Honorable Speaker. Speaker sir, yes. Under Rule 49(2) of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I hereby present the corrected version of the reply of the starred LAQ 7B. Circulate करता फक्त एकूण 4 लाईनी तिथं एक लाईन असेल ते बदलला which is the police department carries out a periodic crime and analysis. Circulate करता फक्त correction केला. Yes. Speaker sir, I have circulated a photo album of all the water bodies constituency-wise. Honorable MLAs are requested to give, if at all, any suggestions are to be done. Their own constituency. Yeah, every constituency, every single constituency. मडगावचे दाखयला आणि मगल फोटोग्राफ घाला फातोर्डा म्हणला आणि मडगाव दाखयला ना ती कितें जाता एक्झॅक्ट बाउंड्री जी आसा पळय त्या लक्षात येना त्यामुळे हे जाल्लें आसा इट इज सब्जेक्ट फॉर बिकॉज सर एक म्हाका मेन्शन करपाचें आहा आज पेपराचेर न्यूज आहा एक IPS ऑफिसर हॅज मिसबिहेव्ड विथ वन पार्टी गोअर Speaker sir, strict action घेतली वयतली. ना ताका सस्पेंड कर आणि रिलीफ कर Exactly. पिकनिकेक आयले हांगा बरे Speaker कॉप sir, मारतात strict action आणि घेतली काउन्सिलाचेर वयतली. घेतात सोनियाचे कडेन मिसगत Third question आम्ही about tolerate करचे ना. Sri Elton de Costa, Sri Uriah Lemo. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 1A. 1A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, we have Maharaja. taken Maharaja Naj, mine ahe. Speaker sir, as a Congress party, we are serious in starting sustainable mining. Anik जेन्ना आमी मायनिंगाचे उलयताय अशें दिसपा जायना बाबा काँग्रेस वो आमी आमदार जे आहाय वी आर अगेन्स्ट मायनिंग. स्पीकर सर, काँग्रेसाचो सरकार 35,000 कोट्यां लागून सकयल देंवलो आनी आतां 35,000 कोट्यो म्हूण आमगेले लेट बाब मनोहर पर्रीकरान 35,000 कोटी म्हूण देंवलो सरकार पळो फॅक्ट्स आतां तरी फॅक्ट्स येयले जाल्यार कळ्ळो जाल्यार ते 35,000 कोट्या ते 2 झिरो वचोन ओन्ली 350 कोटी जाल्यो आनी 350 कोट्यांचेर आतां गव्हर्मेंटान रिकवर केलो तो खाली 80.47 crores आउट ऑफ 350 crores. स्पीकर सर, जेन्ना इतली 35 आसून 35,000 कोटी जालो आनी ऑक्शन जेन्ना सरकारान स्टार्ट केलें तेन्ना कोण तरी कोर्टान गेलो आनी कोर्टान गेले आसतना सरकार ऑक्शन गेलें आनी दोज पार्टीज आमगे गोंयकारान जाण ऑक्शन घेवना बिकॉज everyone felt that it was in the court. आणि एक कंपनी आसली ते बीड केले and we got it for a less premium. So speaker sir, जेन्ना समज तरी कोर्टान गेले आनी आतां जजमेंट येयले that it went against the government. So म्हाका दिसता जे एक कोर्टान गेल्ले आनी ते प्रिमियम कोणा मेळ्ळो ते म्हाका दिसता रद्द जावपा जाय बंद जावपा जाय. स्पीकर सर, डेटा जे सरकाराको आहा आनी सरकारान जो प्रेजेंट केला इट इज टोटली रॉंग. हे जे डेटा जो दिलो हा हे सगळे म्हाका दिसता लीज होल्डरान दिलो हा, सरकारान हेजेर कांय काम केलें ना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट हॅज कंप्लीटेड ऑक्शन ऑफ 2 mining blocks, 4+5 mine blocks. Some are auctioned at the premium of 111.28%, one with 109.80%, one is 100.12%. Speaker, the lowest जो हे केला बीड केला वेदांतान for Bicholi mining block is 63.55%. In addition to this, charges, fees, and pay kela, eventually the premium will go up to 150% with all this addition, other things. It will go up to 150%. Speaker sir, ते पयलीं म्हणणे आज जातलें फाल जातलो म्हण आज पासून तें जायना. सरकार कितले वर्सां जालीं आमगे लोकां अशें करून आहा. Those who are dependent on mining are suffering. Speaker sir, अशें ना की आमकां नाका. We want mining, but it has to be within the purview, sustainable जावपा जाय. Speaker sir, म्हगेलें first specific question आहा माननीय मुख्यमंत्री. The mining blocks are auctioned at a very high premium. Did government do any analysis of the high premium quoted by the successful bidders? What? सरकारान आतां इतली हाय प्रिमियमान बीड घेयला आतां बिडर्सांनी सरकारा कडेन हेव एनालिसीस आहा ऑफ दीस हाय प्रिमियम जे बिडींग केलां तेच तुमकां एनालिसीस आहा केत कोन जातलें आनी केशें वयता तें यू हॅव एनी दीस ऑन इट? Speaker sir, as per the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957, and which the rule then amended again in the Mines Development and Regulation Act 2015.
ह्या रुलानुसार आम्ही ऑक्शन केला आणि ताणें जें सांगलें पळय न्ही म्हणजे आमकां पयलो तेणी विशय काडलो की तुमी कितें रिकवर केली 80 point something crores of rupees we have recovered from the CAG reports. स्पीकर सर ताज्या उपरांत SIT रिपोर्टा उपरांत रिकवरी जी उरल्या ती जावपाची आसा ती फायनल स्टेजीचेर आसा ती स्पीकर सर जातली. तिसरी गजाल स्पीकर सर आतां पर्यंत अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट आमी ऑक्शन केलें आणि ऑक्शन केल्या उपरांत 9 ब्लॉक्सचें ऑक्शन आमी कंप्लीट केलें आणि हे 9 ब्लॉक्स ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान आमकां जवळपास रॉयल्टी जी येतली पळय न्ही ही एकंदर ऑक्शन प्रिमियम म्हणून येतली रॉयल्टी म्हणून येतली ताज्या उपरांत DMF येतले ताज्या उपरांत गोवा आयन परमनंट रिलीफ फंड येतले नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेटरी ट्रस्ट ताज्या 2% रॉयल्टी वयतली ताज्यान GST ऑन द सेल ऑफ द आयन ओर इज एप्लिकेबल म्हणून तो जे म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली म्हणजे आमी एनालायसीस केल्या काय कितें जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड कितें ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आणि त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले तेंच्यांनीच घेतला 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनींग लिजान आयिल्ले आसा. स्पीकर सर हांव म्हणटें कितें 2 वस्तू जे डिफॉल्टर जाल्ले पयलींच्या तुगे 3.5 कोट्यान दाखयले त्या डिफॉल्टर दे आर अलाउड टू अगेन बीड वाय दे वर अलाउड टू बीड when they were defaulters? Have you all recovered money from them? You all have not recovered and you all have given to them to bid again. Recovery केली ना तुमी. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोटा आशिल्ले आनी कोटा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले तेम गेले ना बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट कित्याक बिले तो लेस प्रिमियम हें कितें तितून कितें आहलोलें अंडरस्टँडींग बीन कितें आहलें दुसरें उतर उजार कोण हांव अंडरस्टँडींग म्हणटा. स्पीकर सर जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्लें लीज ऑक्शन करपा खातीर आनी ताज्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी स्पीकर सर दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळां. But last there was a public hearing on 11th August 2023, Bicholim blocker. People from Mulgaon and Sirgaon, तेंगेले grievances आहे ते address केले दिल्ले गायले तेमी residential areas of this lease area mining are residential areas आसलोले. What measures all have taken? ते villages जे hardships आहे तेंगेले त्या जाग्यार have taken any measures? तें कितें सांगला regarding this particular block? स्पीकर सर तो बिचोलीम ब्लॉकाचेर उलयता आनी शिरगांव आनी मुळगांव अशे तेणी 2 जाणांचे कन्सर्न इश्यूज रेज केल्ले आसा. आमी लीज दिता आसतना हे फावटी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या आनी लिजाच्या भायर खंयसरूच आमी वचूंक ना आनी वॉट एवर द प्रिकॉशन्स इन फ्युचर जे आतां लीज होल्डरान जी घेवपाक जाय तितकी स्ट्रिक्टली आमी ताका फॉलो करपाक लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता स्पीकर सर इन सस्टेनेबल मॅनर आमी मायनींग स्टार्ट करपाक आमचो इंट्रस्ट आसा. आमी पर्टिक्युलर ब्लॉका खातीर जरी 20 million tons आमकां एप्रूव्ड आसा फॉर एन्युअली आनी दॅट 20 million tons अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वायज आमी डिवायड करून म्हणजे ओनू सपोज EC एक 4 जाणांनी EC घेतली आसत जाल्यार 20 million ton इज डिवायडेड इंटू द 4 अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ दॅट मायनींग लीज ही दितले. ताज्या खातीर म्हाका दिसता एक्सेस एक्स्ट्रॅक्शन जे जातालें तें एक्सेस एक्स्ट्रॅक्शन हाज्या फुडें जावचें ना आनी जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आमकां शेवटी त्या गांवाची चिंता म्हाकाय आसा कारण शिरगांव गांव आमचो बाप पेमेंट हांव थंयसर स्वता त्या परिसरांत गेला हांवें पळयलां ताच्या खातीर जे बेनिफिट्स त्या लोकांकूय दिवपाक जाय पंचायतीक दिवपाक जाय इवन दो थंयसले जे लँड लुजर्स आसा पळय न्ही तांकांय दिवपाक जाय ताच्या खातीर कॉन्स्टंटली आमी वर्किंग करता इन्क्लुडींग द बिचोले मुळगांव आसत किंवा लामगांव आसत त्या परिसरांत म्हणजे आतां पर्यंत त्या कन्सर्न पयलींचेय लीज होल्डर्स म्हणजे फाटल्याय 4 वर्सांक वॉट एवर द बेनिफीट जितके दिवपाक जाय आसले तितकेय दिल्या आनी आतां इवन दो म्हणजे शिरगांव तुवें बिचोलीम ब्लॉकाचे काडले म्हणूनच तुका हांव परत एकदां सांगता कन्सर्न थंयसरले जे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही तांकां परत एकदां म्हणजे तेंच्यांनी आसा तशें कंटिन्यू तांकां जॉबाक घेता म्हटलेलें इवन दो तेंचे कन्सेशनल लीज होल्डर्स जरी कंपनी बदलली आसत आतांय परत एकदां आमच्या दोनूय आमदारांच्या इंटरफियरन्सान आमी ते तांकां घेवचे
हाच्या खातीर परत एकदा तांकां ओपन करपा लायला. सो स्पीकर सर, एक म्हाका मान्य मुख्यमंत्री क्लॅरिफाय करपा जाय. सो मान्य मुख्यमंत्री मानता तें 35,000 कोटी ना, 350 कोटी मरे तें 350, not 35,000 crores, which hype you all have done. You take it as it is 350 crores or 35,000 crores. रिपोर्ट ना PSC चा मग सांग, आता सांग, उबरो सांग मरे. मंत्र्यान सांगपा जाय 35,000 कोटी जॉईंट आहा तो 350 crores. स्पीकर सर, ह्या एक्झॅक्ट फिगरान हांव आत्तां वचूंक शकना कितले आहात ते. नास्तोंड 35,000 कोटी केस मुळे. स्पीकर सर 3 सप्लिमेंटरी मेळटा जॉईंट आहा. फर्स्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर सप्लिमेंटरी बोलयात. हय आतां सी हांव आयकतालो मुखेलमंत्री जे सांगतालो. Now it looks like the government has an understanding. I will tell you why. Now I will come specifically to 3 blocks that have been auctioned. The Bicholi block, which was won by Vedanta, intun temi the reserves that they have shown at Annexure C in your reply only I am relying, is 84.92 million tons of average grade of 55.67. This is absolutely incorrect. Okay, you are relying on their reports. Now, if you look on page number 56, Annexure A, they of the same company. Now what they have mentioned that normal ore is shown at 66.193 million ton of 45 plus. And silicious ore, or dakwela, this cannot be sold, Chief Minister is aware of it, of 17.8 million ton, below 35. And that's because they have also shown कि तेंगेले एक dry screening and crushing method. In this, they have said they will not be able to sell at 35, below 35. This exposes, because that the company has shown the quantity only to misguide the government and pay less royalty. जे 35% और जे आसपाक जाय, because they have to set up a washing plant. आता 11 तारखे तेंगेले public hearing हा. Now, Speaker sir, they have shown 66 million ton ha mo dakwela. Ani sarkaran dila, they have asked for 3 million ton. So basic mathematics, 3 million ton in this, 22 वर्सांनी काबार जातली. सरकारान 50 वर्सां तांकां दिल्या. Anyways, now, Speaker sir, it is clear that this government, you have done no study. You have relied only on this erstwhile data of this mining. They have committed this fraud. You have relied on their reports. I will spot another one thing to you. So this looks that there is an understanding. Because Jenna, एक example सांगता, they have now bidded at 63.5% as the premium, 15% of royalty, plus तेजे NMET मोहा, plus तेजे DMF District Mineral Fund हा, plus तेजे mining cost हा, plus तेजे surface right cost जे हा. ये मार्क दिसना स्पीकर सर ये माइनिंग स्टार्ट करते. सो मुगेलो प्रश्न अनेक जे माननीय मंत्री मुखार मुखेलमंत्री मुखार हाडपाक सोदता. जो रिपोर्ट तुम्ही रिलाय केला, look at Shirgaon iron ore mine. In your only report it says that the reserve is 11.43 million tons, but in Annexure A2 on page 58 it says that it is 23.58 million ton, same by the same erstwhile company. If you look at Shirgaon mine, that is ore is shown as 4.17 million ton, and Annexure A3 che dakwela 26 million ton. Speaker sir, the quantum shown by this government in the NIT is completely wrong, and the government has relied on the data provided by these leaseholders. So yeah, clear-cut revenue loss for the state government. Manya Mukhyalmantri Poile supplementary should tell us that how was this how are they relying on this? This is a fraud. The old reports only are contradictory. स्पीकर सर, हांव परत एकदा ताका सांगता, त्यांनी आरोप करच्या पयलीं न्ही सिद्ध करचे. तेजो मायनिंगेचो अभ्यास खूब आसा. म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन त्यांनी 45 ग्रेड, 55 ग्रेड, सिलिका आणि बाकीचे सगळे म्हाका दिसता खूब अभ्यास करून. म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, तेजे एडवायजरी खूब बरे आसात मायनिंगेच्या बाबतीत, तशें कमी ना. ओके, त्या खातीर स्पीकर सर, इट इज एन एवरेज ग्रेड इज एन 55 धरून आमी रॉयल्टी पेड ऑन द एक्च्युअल एक्सट्रॅक्शन. स्पीकर सर, आमी जरी म्हटलें जाल्यार एवरेज ग्रेड आमी 55 धरल्या, आणि रॉयल्टी दे विल पेड ऑन एक्च्युअल एक्सट्रॅक्शन. दिस इज वन.
आनी सेकंड तूं जे सगळे हे जे सांगता पळय न्ही दीस मायनींग प्लॅन इज एप्रूव्ड बाय अगेन IBM. हे फक्त आमकां मायनींग वाल्यांनी प्लॅन हाडून दिल्या आनी आमी करून एप्रूव्ह आमी IBM कडल्यान एप्रूव्ह करून घेतल्या. दोन रिपोर्ट आसपाक शकता. एक स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही कंप्लीट करपाचें इन डिटेलान तेणी कितें जाय आसत जाल्यार दिवचे दोन रिपोर्ट जे सांगता पळय न्ही इट इज एन इट वेरीज. म्हणजे तो ग्रेड जी सांगता ती वेगवेगळ्या जाग्याचेर एकाच ब्लॉकातली ग्रेड वेरीज जावपाक शकता. म्हणून ताका सांगला हांवें इट इज एवरेज ग्रेड ऑफ द 55 आनी एवरेज ग्रेड 55 धरून आमी रॉयल्टी ऑन एक्सट्रॅक्शन दितले स्पीकर सर. आनी ताच्या खातीर हांवें पयलीं ताका क्लियर केलां विच इज द एक्चुअल आमी रेवेन्यू जर कलेक्टेड कसो करतले आसत जाल्यार ते ताका परत एकदां सांगता. इट इज एन 80% ऑफ द एडवांस ऑक्शन प्रिमियम ऑन द 9 blocks which is the 220 crores. Actual we are taking the stamp duty, we are taking the registration fees. हे तीन कंपोनंट आमी पयलीं घेतले. हाज्या पयलीं जश्यो मायनी चलताल्यो तश्यो आतां मायनी चलच्यो ना. ते तुका सांगता कळपाक जाय म्हणून. I am asking you specifically this in your reply. This is not my reply. You have to Yes, of course. reply. In Sirgaon iron ore mine, it is shown at annex. You have shown that the reserve is 11.43 million tons. Whereas in Annexure A2 on page 58 at Annexure C, it is shown as 23.58 million tons. Your same report, you are relying on the report. 1 कोडे 11 million ton दाखवता, 1 कोडे 23 million ton. खंयच्या मायनीर? शिरगांव आयर्न ओर माइन. हय जाल्यार म्हाका हांव तुका म्हणटा एक वेळ दाखयताय आसतलें बट इट इज दे आर पेइंग ऑन द एक्सट्रॅक्शन कॉस्ट. तुवें जरी You are relying on a wrong report. That is what I am telling you तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव एक्चुअली जे एक्सट्रॅक्शन कॉस्ट काडटले पळय न्ही ताजेर ते रॉयल्टी पे करतले. Speaker sir, मुखेलमंत्री म्हाका सांगचे you are from the mining belt. Yes. Now with the way that they have bid, I'll give an example. 63.5% premium, 15% ताका रॉयल्टी लागतली. NMET आहा, DMF आहा, mining cost आहा, surface right cost आहा. What this shows, with the current way these are bid, 60 or high grade ore will be sent and they will show only 35 has been sent. So Speaker sir, is it viable? Speaker sir, ते जो सांगता पळय न्ही म्हणजे तो ग्रेड 60च्या वयलो ग्रेड व्हरतलो आनी 55 दाखयतलो म्हणून ते जावपाक शकना स्पीकर सर. अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड. Okay, we are taking the royalty. There is a slab are there. Iron ore difference किती आहे ते म्हाका सांग. Iron ore च्या प्रत्येक ग्रेडीक स्लॅब आसा 60 and above 55 to 60. Not that with the capacity it is shown 1 into 11.4 and 1 into 30 million. Sir, इरियली बसून घेत मी. Complete Because sir, total reserve जो आसा पळय न्ही it is minimum extracted ore is an reserve on the platform auction. ताज्या वयल्यान घेतलेलो आसा स्पीकर सर. Or मुख्यमंत्री you look into this. You check the report. Speaker sir, स्टेटीचो कसलोच रेवेन्यू लॉस करिनासतना आमी मायनिंग चालू करतले. अपोजिशन लीडर इरियली आयकून तरी घे न्ही कंप्लीट कर. बरें. Speaker sir, I'll ask you my second supplementary. दुसरो you check this. Speaker sir, जेव्हा हातल्यासो काबराल बाप हें दिता ट्युशन दिता. म्हाका ट्युशनाची गरज ना. Speaker sir, बरें उलयता. Second question. Second जे on my second supplementary on 25th January तुम्ही जो NIT was floated by the departments of mines for 5 blocks, okay, and 3 blocks were mentioned under section 8B of the MMDR Act. Now someone went to court, a writ petition, and the court has dictated to you all, told you all that after the auction procedure was completed, the Bombay High Court pronounced an order on 26th April. 26th April, they by quashing that the order tum dili te by rodeli. Now, why was only these 3 mining blocks? Why were there only 3 padhale 8B? Why was it only for these 3 mining blocks and not for all? So 8B party section which tum vapor kello no 8B korpak under the MMDR Act. Why only these 3 blocks? And what is your stand now after the court has given you judgment? Will you re-auction these blocks? Or what is your stand? Will you take cognizance of the High Court judgment? Speaker sir, बऱ्याच जाणांक संवय जाल्ली आसा जेन्ना मायनिंग सुरू जाता पळय न्ही त्या विशयाचेर डायरेक्टली पयलीं बी लोक प्रत्येक फावटी म्हणजे हायकोर्टान वेगवेगळे फावटी हांव तितूर वचना
वॉट एवर द थिंग्स हायकोर्टान जी केस आसा पळय न्ही आमचे मायनिंग डिपार्टमेंट ती केस ऑलरेडी जे डॉक्युमेंट्स जाय ते आमी सबमीट केल्या आनी अकॉर्डिंग टू डॅट आमची पयली 4 लिजां आनी ताच्या उपरांतची 5 लिजीस म्हणजे ते बी वॉट एवर EC एंड वॉट एवर दे वॉन्ट वी आर सबमिटींग इन टू द कोर्ट बट गेल्ल्या केसी खातीर म्हाका दिसना स्पीकर सर कसल्याच पद्दतीचो फरक आमच्या 9 लिजां जी आमी ऑप्शन केला 8B अंडरय तुका सांगता 8B अंडर जरी आमी पयली 4 लिजां दिल्या पळय न्हू ओके स्पीकर सर आमी फक्त भितरलो ECचो जो विशय आसा EC भितरल्या 1 लिजाक EC आमकां ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान घेवची पडटा आनी वी आर टेकिंग दॅट स्पीकर सर. So you are going to follow that 8B thing. Yeah, we are all the 5 we are taking the fresh approvals and for the EC also we स्पीकर सर पयलो फक्त एकूच विशय आशिल्लो की EC जी आशिल्ली ती EC आमी कंटिन्यू म्हणटली टील 2 years पर्यंत म्हणजे पयल्या वर्साच्या भितर तेंच्यांनी चालू करचें पयली EC वापरची आनी मागीर तेंच्यांनी EC घेवपाची हो विशय सांगिल्लो बट हायकोर्टान गेल्या उपरांत आमी 5 जाणांक सांगलें की यू एप्लाय फॉर द फ्रेश EC and they are already applied for the fresh EC. म्हाका दिसता एकट्याक फक्त गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन वयचें पडटा बाकीच्या सगळ्या जाणांक EC घेवपा खातीर इट इज विथ द स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी. ब्लॉक हाडले न्हू तांकां कित्याक तें 8B तांकां कित्याक माफ केलें दुसरा कित्याक करूना तें एक्झाम्पल वॉट वॉज द लॉजिक आउट ऑफ ऑल 9 ओनली हाऊ मेनी वर अलाउड अंडर 8B पहिले ऑप्शन केले ते माय दुसऱ्या कित्याक करूना वॉट वॉज द लॉजिक आय वुड जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड वाय स्पीकर सर सेकंड ऑप्शन जे आहा पळय न्ही आमी विदाउट म्हणजे तेंच्यांनी कंपल्सरी EC घेवची म्हणून सेकंड ऑप्शन आमी फ्रेशली जो आहा पळय न्ही तो ऑप्शन केल्लो आसा. पयलो जो आशिल्लो पळय न्ही बाय कंपॅरिजन जो आमी धरलेले की आमकां बेगीन स्टार्ट करपाक जाय आशिल्ली दॅट मायट बी द आमी पयली तकलेन घेवन तांकां आमी पयली ती EC यूज करची ह्या हातूंतल्यान ऑप्शन केलें. स्टील यूज 8B will you all use 8B will it continue or you all will not use 8B? स्पीकर सर एकदा EC वॅलिड जाली काय आमकां विल कन्सिडर दॅट अंडर द 8B after the EC. after that, So it was wrong on the part of this government to do it before getting the EC. Anyways, आता तिसरें जाता स्पीकर सर हे इलिगल मायनिंग चलतालें आनी सगळें चलता म्हणून मायनिंग बंद पडलें. आता एज पर योर रिप्लाय ओनली आय एम नॉट डन आय एम ओनली रिलायंग ऑन योर रिप्लाय एट 10:30 in the morning I came and I saw your replies and I did my thing. आता LAQ 103 तुगे रिप्लाय मरे dated 9th August 2023. Now in this because the government has listed out several companies for this dues जे CA audit जालो पयल हांवें स्टार्टिंग काडलो 35,000 crores आ स्कॅम काडलो मग PAC रिपोर्ट हा का मग तो आज PAC चेअरमॅन तो रिपोर्टू ना ताका तें सांगपा तो इसरलो 35,000 crore मायनिंग बंद जावपा जाय मग आमगे काँग्रेस सरकार पळो आनी 35,000 तें कांय ना सोड. आता स्पीकर सर द टोटल ड्यू एज पर दिस CAs has been said as around 350 crores. Now Speaker sir, of this Vedanta has to pay 110 crores. Seza Mining Corporation has to pay 70.63 crores. Of this, 38 crores them hari kele, and 32 crores are still pending. Seza Resources has to pay 37.97 crores. 15 crore hari kele, 22.45 crores hari kelna. So this totals only of one, for example, 165 crores is due from these companies and its sister companies, and the government has allowed them to participate in the auction. Now, Speaker sir, can just change in name of company, can you relieve these companies from their liabilities? The total demand jo hallo 350 crore 80.47 crores has been to me recover kela. 270 crores recover zalna. Why, my specific question, why were these people allowed to participate in the auction when they owe the state of Goa? Second, why 271 crores? When will you recover this? Very simple, because from 2018 and Italy or Sazali is not recovered. And when they owe so much to the state, how did they participate in this auction if they owe so much? Speaker sir, म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान आणि CA ऑडिट कमिटी जी घातलेली पळय न्ही तांच्यांनी एटलिस्ट हो ऑडिट रिपोर्ट जो तो कंप्लीट केला. स्पीकर सर हो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करून 350 crores of rupees approximately. Which year it was completed, the audit report? Year केन्ना त्या तांची ऑलरेडी नोटीस म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा केला. Mines.
21 सुमार केला तो 22 त्याची रिकवरी सुरू जाल्या केलं नाही ते रिकवर कित्याक केलं नाही स्पीकर सर हेच क्वेश्चन आमगेलें तुम तांकां रिकवर कोण आसलो तुम तांकां परतून बीड करपाक कित्याक दिलें म्हणजे ते डिफॉल्टर न्हू ते स्पीकर सर परत एकदा सांगता स्पीकर सर सेम क्वेश्चन इट इज स्पीकर सर तो दोनूय प्रश्न तो विचारता एक मागीर गोंयकार कंपनीक म्हणटा तो कित्याक माहिती दिना काय म्हणटा आमी जर कोर्ट करपाक दिवं नासल्यो जाल्यार तांकां ऑप्शनाक पार्टिसिपेट जावंक रिकवर कर न्हू पयले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दे आर डिफॉल्टर्स स्पीकर How सर can and defaulters पैसे दिवपा हाय Speaker sir, of course. You allow them Speaker after sir. paying. Yes, Allow them after paying. Yes, sir. How can they 1 minute. participate if they are defaulters? स्पीकर सर आमी जवळपास 46 कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही हांकां सगळ्या जाणांक रिकवरीची नोटीस धाडल्या 42 कंपनी सॉरी ओके 42 कंपनीक 352 कोटी 22 लाख 80 कोटी रिकवर केले 271 कोटी रिकवर जावपाचे आसा आतां बऱ्याच जाणांनी तेंच्यांनी रिविजन ऑथॉरिटीक एप्लाय केला तेंच्यांनी चॅलेंज केलाय आतां तर चॅलेंज केला इट इज अ प्रोसेस इज गोईंग ऑन हायर अप रिविजन ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्हू आमी हांकां रिविजन ऑथॉरिटीत गेल्या उपरांत हे 271 कोटी जे पेएबल आसात ते 100% तेंच्या कडल्यान पे करून घेता 350 कोटी आतां रिविजन ऑथॉरिटीन जर तांकां फाल्यां सकाळी जर हे दिलं आसत जाल्यार तो वेगळो विशय पण आमी 100% पेमेंट करून घेता आनी रिविजन ऑथॉरिटीन गेल्ल्याच कारणान तांकां ऑप्शनान पार्टिसिपेट जावपाक आमी एलाव केल्या जेणे करून परत नाल्यार हेच सांगतले आसले की आमी मागीर तांकां बॅन केले म्हणून आनी भायलो कोण तरी आयलो म्हणून एटलिस्ट कशें आसा की जे कामगार ज्यांची लिजा आशिल्ली ओके ज्यांचे वर्कर्स आशिल्ले आनी तेंचीच लिजा आशिल्ली तेंच्यांनी जर मायनी घेतल्यो जाल्यार ती मशिनरीज आसतले कामगार आसतले शेताचें कॉम्पेन्सेशन दिताले तांकां आसतले ह्या सगळ्या जाणांक ते पेमेंट करपाक शकतले निदान पयलीं ते ताका जे रिलेशनूय आसा पळय न्ही ते लोकां कडेन मेंटेन करून तांकां पेमेंट तरी करपाक शकतले म्हणून पार्टिसिपेट करपाक दिले हितून सरकाराच्या इंट्रस्टाच्या पेक्षा लोकांचो इंट्रस्ट चड आसा तूं उलयतना हांवें आडोवंक ना पळय स्पीकर सर तो उलयतना हांवें आडोवंक ना ताका तो प्रश्न विचारता हितूर सरकाराच्या इंट्रस्ट नो डावट सरकाराचो रेव्हेन्यू आमी कलेक्ट करतात बट हितून लोकांचो इंट्रस्ट आशिल्लो आमच्या कामगारांचो आशिल्लो ट्रकवाल्यांचो आशिल्लो मशीनवाल्यांचो आशिल्लो शेतकऱ्यांचोय आशिल्लो शेतकऱ्यांकूय ते कॉम्पेन्सेशन फारीक करता पळय न्ही हो इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून तांकां पार्टिसिपेट जावपाक दिले सर मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला सी ऑल ऑफ अस वॉन्ट दॅट मायनिंग शूड बी रिस्टार्टेड इट वॉज कित्याक बंद जाल्लें आनी जे भाशेन हे जे मायनिंग कंपनीन जे ऑप्शन घायलें at 116%, 120%. How will it, is it possible? Is it possible? Chief Minister, you tell me. You tell me, ये particular mine सांगा तुका जे प्रीमियम आले 63.5. त्यांची चिंता आम्ही कित्याक करूया त्यांच्यानी पॉसिबल आसा म्हणून तर ते सपोर्ट केला सर सो इट विल बी अगेन इलिगल मायनिंग कोतले स्पीकर सर हांव म्हणटा आतां 104% आमकां जर कोण रेव्हेन्यू दिता आसत आमी कित्याक घेवचो न्ही वो पयलींच कित्याक करता इलिगल म्हणून हेजे आयकून फाल्यां सकाळी लोक आनीक प्रॉब्लेम क्रिएट करतले स्पीकर सर सुरू जावच्या पयलीं एका अननेसेसरी बोवाळ करपाची संवय जाल्ली आसा सर एक तर आता सस्टेनेबल मायनिंग सुरुवात करता पहिली पासूनच इलिगल कित्याक म्हणपाक लागला तो आस्किंग दी ऑनरेबल मिनिस्टर एक कंप्लीट करपाक मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दिया न्ही पहिलीच पासून म्हणजे तो आता कोर्ट केला कोणी चड कोर्ट केला म्हणजे तो इलिगल करतलो चुकीचो समज आहे जो आय एम नॉट कंप्लीट जावपा दी जाले कंप्लीट कंप्लीट जावपा दी मुख्यमंत्री कंप्लीट जावपा दी सांगता कोर्ट केला हेजो अर्थ असो न्ही जे म्हाका एक होकोत मुखेलमंत्री कडेन एक आश्वासन जाय आय हॅव शोन that there are from his reports I have not relied on outside reports whatever reports have been given to me to our joint question I have asked him with regards to whatever figures have been provided to me they mismatch so I have only asked based on your report I have not based any other report we all want mining to start परत ताका सांगता it is on extracted ore estimated figure जरी असली जाल्यार it is on extracted ore premium they are paying which is in advance and after the royalty they are paying on the extracted ore and extracted grade Mukhel Mantri Bab I have shown you you have not sir, figures that are provided high to me high premium figures that are provided in the answers are wrong you look into it Speaker will you sir, look into it atur खंयसरूच answer wrong ना परत आता का अरे सांगता ये शिरगाव माहिती दाखवून मरे आहे Speaker sir नो क्रॉस टॉक स्पीकर सर मायनिंगाच्या बाबतीत तुझा प्रश्न विचारपाक तुका टाइम दिता हांव मुख्यमंत्री कंप्लीट करा सांगले ताका सांगपाक जाय specifically जो Sirgaon iron ore mine it is shown you in your answer annexure these are the annexures
These are all the annexures that I have. In these annexures only, you have shown, you have relied on their reports. On their reports, in one place, परत सांगता आम्ही it त्यांच्या says- रिपोर्टाचेर रिलाय जावं ना. अरे, आम्ही your IBM reply कडल्यान says- रिपोर्ट घेतला. Your reply says that you have relied on the erstwhile But we mining have leases. approved the report from the IBM. येस ओके It doesn't say in your reply. चर्चा हाचे भरपूर जाल्ली आसा. Mining हांव leases, Speaker sir. कॉल करता स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A श्री उल्हास तुयेकर. नो टाइम कितलो पळय. उल्हास तुयेकर. Question number 2A. 2A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, हांवें क्वेश्चन केल्लो की whether the government has any plans to construct a new building at Maina Kurtari police station. So म्हाका आन्सर दिला की अंडर कन्सिडरेशन. स्पीकर सर, हे मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन हे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी, नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कुर्तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी अशा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे पोलीस स्टेशन लागता. आणि हे पोलीस स्टेशन पयलीं मडगांव आसलेलें आणि हालींच ते राय एक प्रायमरी स्कुलान शिफ्ट केला. आणि थंय ज्यो फॅसिलिटी जाय, जावं थंय लॉकअप ना थंय, जावं थंय पोलीस हेड कॉन्स्टेबल कमी आहा, कॉन्स्टेबल कमी आहा, PSI कमी आहा. आणि हे अंडर कन्सिडरेशन म्हटल्यार ते हे तुमी खंय बांदतले आनी केन्ना बांदतले मातशें मिनिस्टरान सांगचें. सर, म्हाका दिसता स्पीकर सर, तांणी पयल्यान पयलीं सरकाराचे धन्यवाद म्हणपाक जाय आसले, ते तो विसरला. हे सर फातोर्डा काय मडगांवचेर तर मडगांव आनी फातोर्डा, मडगांव आनी कुडतरी एके वाटेन मडगांव आसले, एका रुमान एका वाटेन कुडतरी आसले. कोण खंय वयता तेंय कळनासलें. मडगांवच्या मदींच लोक कुडतरी वयताले, कुडतरीच्या मदींच लोक मडगांव वयताले. आनी वयल्यान त्या PIक सांगचें पडटालें हांव तुजो PI न्हू, तूं थंय चल म्हणून. म्हणजे एकाच बिल्डिंगेन दुसरे वाटेन 2 रूम आसले आनी दुसरे वाटेन ती दोनूय पुलीस स्टेशन चलताली. त्या ती पयलीं सरकाराचे आभार व्यक्त कर की निदान आमी ताका नवीन प्रिमायसीस दिली. एक बंद पडलेली शाळा आसली ती आमी कंप्लिटली रिनोवेट केली. तो कुडतरीचो आमदार आमचो अलेक्स बाब त्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते थंय शिफ्ट केले. आणि आमी निदान ताका आतां थंयसरल्या ज्या शाळेन जे फॅसिलिटीज अवेलेबल आशिल्ल्यो तितक्यो थंयसर दिल्या. आणि तो ज्युरिडिक्शन 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लागता. तुजे थोडे लागता, नुवेचे थोडे लागता, कुडतरीचे लागता. आतां बांदपाची कुडतरीन खूब जागा आहा आमची सरकाराची. त्या जागा आमी आयडेंटिफाय केल्या. एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जागा दिवन PWD पयलीं एस्टिमेट केल्लो. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया सुमार आशिल्लो. नवीन एस्टिमेट तेंच्यांनी रिवायज करून धाडला. इट इज 15 काय 17 कोटी कितें तरी. ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिला, सँक्शन दिता. तेज्या उपरांत नवीन बिल्डींग बांदपाक सुरवात करुया. बट पयल्यान पयलीं कितें जालां आमकांय कळोंक जाय, दिल्या उपरांत सरकाराचें देव बरें करूं म्हणपाक जाय. स्पीकर सर, आमी हे नवें पोलीस स्टेशन जाता हें एकदम बरें आसा. पूण मातशें तें बेगीन जालें जाल्यार खूब बरें आसतलें. कित्याक थंय लॉकअप ना. कितें कोणी जर थंय एक धरलो जाल्यार ताका मडगांव लॉकअपान व्हरचो पडटा. ह्या खातीर म्हाजी विनंती आहा की मातशें बेगीन जावचें म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाच्या पेक्षा हॉस्पिटल बीन बेगीन मागता तें बरें आहा. थोडोसो आमी लोकांक जर अवेरनेस केलो, आमकां पुलीस स्टेशन लागूंक जायना. आमकां पुलीस स्टेशन कमी लागपाक जाय. ताच्या खातीर म्हाका दिसता आमी इनिशिएटिव्स घेवपाक जाय आनी अवेरनेस करपाक जाय. एखाद्या वेळी आमी बाकीचे हॉस्पिटल आनी कितें मागता तें बरें आहा. त्या खातीर तुवें आमदार म्हणून इनिशिएटिव्स घे. पयस आहा तें बरें आहा, नाल्यार चड लोकांक लॉकअपान उडोवचें पडटलें. येस श्री आलेक्स सिकेरा. नो सिल्वा. स्पीकर सर, ह्या मायना कुत्तोरी आमकां वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता. आख्खी सांजे दे आर अंडर मायना कुत्तोरी. सो हें बेगीन जावं तें. आनी आमी हॉस्पिटलूय मागलां थिंगा. आमकां दोनूय जाय. हांव सदांच सांगता सांजे दे आर एक हेल्थ सेंटर जाय म्हणून सदांच सांगता. आतां तूं सारको उलयलो. बेगिना बेगीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेगीन जावचें म्हणून पुलीस स्टेशन ते सदांच मागला हांवें. ते सदांच मागवत आहा. आनी हांवें IDC लेटरूय केल्लो आहा. एक शेड आहा, एक शेड आहा ती आमकां हेल्थाक ट्रान्सफर कर म्हणून आनी ते हेल्थान ती घेवची म्हणून ऑलरेडी हांवें लेटर केला. तुवें फॉलोअप स्पीकर तुवें म्हाका मे बी सायनूय मारल्या त्या लेटराचेर. सर, हांव ताका ती म्हणजे तुजे दोनूय इश्यू रिजॉल्व करपाक पळयता. पयलो प्रायोरिटी आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर. स्टार क्वेश्चन नंबर 3 श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I'd like to take LQ number 3C. 3C. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, हो जो म्हाजो प्रश्न आसा तो डिओ लोटिंग कार्ड रजिस्ट्रेशनाचेर आसा.
आतां हितून म्हाका थोडें उत्तर येयल्या तें म्हणजे डिओ वोटींग कार्ड जेन्ना रेजिस्टर करपाक जाय सॉरी वोटींग कार्ड रेजिस्टर करता 21 वर्सांचे वयर कोण रेजिस्टर करता नाल्यार तेणेन सेल्फ डिक्लेरेशन करचें पडटा आनी तितून डिक्लेरेशन केल्या नंतर खंयचे गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान डिओ वोटींग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा सो स्पीकर सर डिक्लेरेशन जेन्ना आमी म्हणटा सेल्फ डिक्लेरेशन आयज कितें जाल्लें आसा आयज कोणूय येता दुसरे स्टेटीचे गोंयान येता आनी ते डिक्लेरेशन करता आनी तांकां वोटींग कार्ड रेजिस्टर जाता स्पीकर सर डिपार्टमेंट म्हणटा की वोटींग कार्ड आमी कॅन्सलेशन करीत आसता म्हणून बट हांव तुमकां सांगपाक सोदता जो ERO आसा EROक एक सेपरेट पोर्टल दिल्लो आसा आनी त्या पोर्टलाचेर क्लियर कट तांकां डायरेक्शन दिता की त्या डायरेक्शनान तांकां कॅन्सील करपाचें म्हणून हांव तुमकां एक उदाहरण दिता स्पीकर सर तें म्हणजे एक म्हापसाचें उदाहरण दिता आनी म्हापसान स्पीकर सर डिओ वोटींग कार्ड जी आसा तें प्रूव जाल्लें आसा म्हापसान तुमकां हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर हे म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हो पळय डिओ वोटींग कार्डाचो दोनूय म्हणजे म्हापसा आनी दुसरें म्हणजे महाराष्ट्रान आसा हे डिओ वोटींग कार्डा आनी तेंची हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर प्रकाश कांबले तनुजा कांबले मनसून कांबले मोहन कांबले गौरबाई कांबले स्पीकर सर ही जी नांवां आसा हे डिपार्टमेंट आयज डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमिशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट कितें करता आमचो जो EROज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा EROचे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचें व्हेरीफाय करपाचें हे स्टाफ करता तरी कितें कित्याक एवरी टायम डिपार्टमेंट सांगता की आमी सगळें काम करता आमी कॅन्सलेशन करता सगळें करता बट जायना कित्याक लागून हें म्हाका उत्तर जाय सीएमा कडल्यान Speaker sir, actually this comes under the Election Commission of India. स्पीकर सर हांव इंटरप्ट करता स्पीकर सर हांव इंटरप्ट करता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लास्ट टायम आन्सर दिल्लो हो पळय हो परफॉर्मन्स बजेट आसा आनी तितून क्लियर कट वाचून दाखयता क्लियर कट प्रिपरेशन एंड अपडेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल अंडर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 हेज्या अंडर स्पीकर सर स्टेट गव्हर्मेंट म्हटल्यार आमचो स्टेट गव्हर्मेंट आनी हो परफॉर्मन्स बजेट हांव म्हाका खबर आसलें सीएम हो आन्सर दितलो पहिल्या प्रश्नाचे हांवें दिवंकूच ना स्पीकर सर तो आयकता कमी आनी उलयता चड त्या ती म्हाका दिसता पयलीं तेणी आयकचें हांवें ताका पयलीं कितें सांगलां हें सगळें पयल्यान पयलीं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाच्या अंतर्गत येता ताज्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ स्टेट हे सगळें मॉनिटर करता तांणी जें सांगलें पळय न्ही EROज ह्या सगळ्या जाणांक इट इज एन हेड इज एन स्टेट इलेक्शन कमिशन बींग अ मिनिस्टर ऑफ दीस डिपार्टमेंट स्पीकर सर हाच्या अंतर्गत डिलिशन आनी एडिशन हे प्रत्येकाचो रायट आसा प्रत्येकान जर थंयच्यान आपलें वोटींग कॅन्सल करून हाडलें आनी हांगा जर फॉर्म नंबर 6 भरलो हांगासर फॉर्म 6 फॉर्म 7 फॉर्म 8 फॉर द एनरोलमेंट फॉर्म नंबर इज 6 सपोज कोण तरी भायल्या स्टेटींतल्यान आयलो आपल्या वोटींग कॅन्सल करून घेतलें आनी तेणी हांगा जर एनरोलमेंट येवन फॉर्म 6 भरलो जाल्यार आमचो जो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा इलेक्शन तेणी तेजो फॉर्म पयल्यान पयलीं एडमीट करचो पडटा आनी ताज्या उपरांत व्हेरीफाय करचें पडटा ताज्या उपरांत सिस्टम आहा स्पीकर सर की डायरेक्टली ताका नोटीस वता तेंच्या थंयसर हें आतां नासलें तो म्हणटा तें पयलेच फावटी गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युएल वोटींग सिस्टम जी आहा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची आजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना ऑल ओवर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो बींग अ स्मॉल स्टेट गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला म्हणजे ड्युएल वोटींग खंयसरूय जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युएल वोटींग कॅन्सल करपाक शकतले म्हणून हाज्या पयलीं जें आसलें इट इज एन मॅन्युअल आसलें घेताले थंयसलें कॅन्सलेशन हाड म्हणटाले तूं म्हणटा पळय न्ही ते एक वेळ बोगस कॅन्सलेशन हाडटाले एक्चुअली कॅन्सलेशन करिनासले कोणाचो तरी ते म्हाकाय खबर आहा तेच तलाट्याचो कोणाचो जो स्टॅम्प मारून लागता पळय न्ही आपलें वोटींग कॅन्सल केलें म्हणून एक सर्टिफिकेट हाडटाले आनी आपलें वोटींग हांगासर लायताले वोटींग कार्ड आनी ती कॅन्सलेशन सर्टिफिकेट आनी फॉर्म नंबर 6 भरतात आनी जेंगेर कोणागेर भाड्याक रावता तेंगेर तो आपूण तेंगेर रेंटल रावता म्हणून तेजी रेंटल सर्टिफिकेट घेता आनी ती दिता सो अकॉर्डिंग टू इतके दिल्या उपरांत स्पीकर सर ताका एनरोल करून घेवचोच पडटा हे रुल्स आसा इलेक्शन कमिशनाचो आतां तो म्हणटा तो एकदां सिस्टम जशी जाग्यार पडली काय ह्यो सगळी वोटींग ड्युएल वोटींग जी आसा पळय न्ही गोंयान आसा बाकीच्या दुसऱ्या राज्यान आसा गोंयान आसून ती कट करपा खातीर इजी जातलें आनी प्रोसेस खूब सोंपो जातलो स्पीकर सर
हेका पयलीं शॉक येता 2-3 म्हाका लागला ते मदींच येता मातशें. मायकाक स्पीकर सर सीएमाक घुसपोवपाची संवय जाल्ली आसा आनी तेका लागून दुसरे जे स्पीकर सर स्पीकर सर हांव घुसपोवन घुसपयना. उलोवपाचे संवय जाल्ली आसा स्पीकर सर घुसपोवन उलोवपाची संवय जाल्ली आसा स्पीकर सर हांव तेका लागून दुसरे जो एग्जाम्पल आसा तो एग्जाम्पल दिता हो चिंबेल गांवचो आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा स्पीकर सर हांव तुमकां थोडी नांवां हेजी वाचून दाखयता जी ड्युअल वोटींग कार्ड थंय आसा ती गणेश नायक जे गणेश नायक म्हणून हांगा आसा आनी कर्नाटका म्हाजे कडेन प्रूफ आसा स्पीकर सर हांव विथआउट प्रूफ हांव उलयना कर्नाटका तेजें नांव आसा गणेश नायका ओके नांवां कशी चेंज जाता तिवूय आसा आनी फादराचें नांव गंगप्पा आसा दुसरे अशरफ खान हे हांगा आसा नांव आनी कर्नाटका तेजें नांव आसा अर्जुन नायका विथ प्रूफ स्पीकर अशोक नायक आसा अशोक नायका आसा कर्नाटका स्पीकर सर ही जी नांवां आनी खूब आसा नांवां आख्खो डेटा हांव टेबल करता ही इतली जी नांवां आसा ही एक बस्ती आसा इंद्रानगर ते बस्तीन ही नांवां आसा आनी हेजी व्हेरिफिकेशन स्पीकर सर हेजी व्हेरिफिकेशन कित्याक लागून जावंक ना आतां सीएम म्हणटा की आमी डिवल वोटींग कॅन्सलेशन करतले गोंय एक स्टेट आसतलें उत्तराखंड एक 2 स्टेटी आसा त्यो करतले बट इतलो तेंप जो आमचो इलेक्शन कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आसा की वोटींग कार्ड एकूच स्टेटीन आसपाक जाय 2 स्टेटीन आसपाक जायना हें महाराष्ट्रान कर्नाटकाचो उदाहरण हांवें दिल्लो आसा आनी हें डिपार्टमेंट कित्याक अपयशी ठरलेलो आसा हो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार एक्शन प्लॅन आसपाक जाय आसलो आनी तेंच्यान क्लियर करपाक जाय आसलें जो BLO जे वयता थंय करेक्शन करपाक जावं कॅन्सलेशन करपाक ते कित्याक लागून चॅक करना ऑलरेडी तांकां पोर्टल दिल्लो आसा त्या पोर्टलाचेर तेंच्यान कॅन्सील करपाक जाय डिपार्टमेंट फेल जाला स्पीकर सर आनी हो हे जे ऑफिसर आसा हेकांचे मेळोन आसा कित्याक एवरी टायम अशें येता आनी अशी स्पीकर सर आमी ड्रायव्ह केलो स्पीकर हांव प्रश्न विचारता ही जी बस्तीज आसा हितून व्हेरिफिकेशन जातली आनी हेजो रिपोर्ट येतलो आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान हेजो रिपोर्ट येतलो की कितली कॅन्सील जाल्ली आसा अशी डिवल वोटींग कार्ड कित्याक एवरी टायम आमकां लेमॅनाक कंप्लेन्स घालची पडटा डिवल वोटींग कार्ड आसा म्हणून घालची पडटा आमकां डेटा दिवचो पडटा हो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा स्पीकर सर हे कामाक कित्याक आसा हेंकां आमी पेमेंट दिता तुका कितें जाय स्पीकर सर आमकां जाय की व्हेरिफिकेशन हेज्या बाबतींत टोटल व्हेरिफिकेशन जातलें आनी तेजो रिपोर्ट येतलो जावं रिपोर्ट आमकां टेबल जातलो स्पीकर सर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया it is regarding collection of the Aadhaar data from the electorals make it clear that the submission of the Aadhaar number is voluntarily on the part of the electorals हे आधाराक लिंक करपाचो एक प्रोसेस एक सुरू आसा तेणी जी काही एग्जाम्पलां जी सांगली पळय न्ही इट इज एन प्रोसेस स्पीकर सर आमचे BLO जे आसा पळय न्ही BLOक तांकां नोटीस इश्यू करची पडटा नोटीस इश्यू केल्या उपरांत ताका दीस दिवचे पडटा ताज्या उपरांत ताका आफोन घेता आनी तेणी जर सांगलें आपूण कर्नाटकांतले कॅन्सल करता म्हणून जाल्यार आमी कर्नाटकांतल्या तेज्या कन्सर्न ID आसा थंयसल्या BLO किंवा थंयसल्या AROक आमी नोटीस धाडटा आनी थंयसले कॅन्सल करूंक लायता तेणी जर हांगासले करता म्हटलें जाल्यार आमी सोमतेच कट करता तो जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे वांगडाच हांगा कट कर दॅट इज अ प्रोसेस इलेक्शन कमिशनाच्या नुसार रुल्स आसात त्या नुसार आमकां फॉलो करचें पडटा बट डेफिनेटली हांव एक सांगता स्पीकर सर ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां ड्युअल वोटींग दिसता विशेश करून खंयच्या बस्तीत तेणी जी सांगली खंयची बस्ती ती बस्ती आमी आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय करून ड्युअल वोटींग आसतली ती कॅन्सल करपाक आमी स्पीकर सर घेता स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो सप्लिमेंटरी आसा तो हांव तुमकां सांगपाक सोदता आनी एक अशेंच एग्जाम्पल आसा लालाकी बस्ती म्हणून थिवी मतदारसंघात आनी थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा थंय लास्ट टायम आमी एक्सप्लेन केलें सांगलें की लालाकी बस्ती कशी जाल्या ती एक वेपारी म्हणून आसा तेणेन ती जागा घेतलो आनी ती बस्ती जाली आनी त्या बस्तीन स्पीकर सर सांगपाक सोदता थंय स्पीकर सर हावज नंबर्स ना आनी हावज नंबर ना हो रोल आसा स्पीकर सर पार्ट नंबर 28 सो पार्ट नंबर 28 हावज नंबर नासतना तांकां इलेक्शन कार्डां दिल्या आनी इतली इलेक्शन कार्ड ऑलमोस्ट 164 इलेक्शन कार्ड इश्यू केल्ली आसा विथआउट हावज नंबर म्हळ्यार स्पीकर सर हे कशें पॉसिबल आसा आनी तितून आनीक अशें आसा स्पीकर सर तितून खुबशीं हें आसा कितें म्हणटा ती आमची नांवां आसा तांकां विथआउट थोडी अशरफ नगरजी मागीर असरात अहमद सद्दाम बुदिया म्हणजे अशी खुबशीं नांवां आसा स्पीकर सर तांकां हावज नंबरूच ना म्हटल्यार हावज नंबर नासतना कशें म्हणून दिवंक शकता थोडे सर्वे नंबराचेर मदींच दिताले आतां हावज नंबराचेर विथआउट हावज नंबर दिता आनी स्पीकर सर थोडे हावज नंबर आसा हांव तुमकां सांगपाक सोदता हावज नंबर 100 स्टार्ट जाता ती 100/3 100/3 100/3 (1) (2) (3) (4) (13) म्हळ्यार दीत रावल्या
स्पीकर सर, ही कसली इनलिगलिटी, टोटल इनलिगलिटी स्पीकर सर. आनी तांकां हाऊस नंबराचेर इलेक्शन कार्ड हाऊस नंबराचेर दिता, विथआउट हाऊस नंबरूय इलेक्शन कार्ड दिल्लें आसा. स्पीकर सर, दुसरें जे आधार कार्ड लिंकींग म्हणटा, आतां गोंयकारांक आधार कार्ड लिंक करा म्हूण सांगता, गोंयकारांक वयता बियालो कर म्हूण सांगता. मात ह्यो ज्यो बस्ती आसा, हे जे स्लम्स आसा, त्या हितून आधार कार्ड लिंकींग जातली काय कितें? कित्याक एवरी टायम गोंयकारांक फोर्स करता, तुमी लिंक करा. बट ह्यो बस्तींनी कित्याक जायना स्पीकर सर? हो म्हाका प्रश्न आन्सर स्पीकर सर दिवपाक जाय. हांव रोलूय टेबल करता स्पीकर सर, आनी ह्या रोलाचेर एक्शन घेवपाक जाय. कितें इनलिगलिटी चालू आसा ती. स्पीकर सर, आमी 100% आधार लिंक करपाचो आमच्या BLOच्या मार्फत सुरवात आसा. आनी परत एकदां सांगता स्पीकर सर की आमी तेणी जे म्हटलें पळय न्ही, नंबर नासतना हांव व्हेरीफाय करपाक लायता. एक खरें म्हटल्यार कन्सर्न त्या पंचायत आनी सेक्रेटरीची जबाबदारी आसता की तांकां घर नंबर तेंच्यांनी दिले आसतले किंवा ना हितून हांव वचना. बट ताका प्रूफ म्हणून जे आहा पळय न्हू, बरेचशे फावटी ते आपले इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बील, नाजाल्यार आपल्या पंचायतीची रिसिप्ट असो कितें तरी प्रूफ लायता. ताज्या शिवाय आमचे BLOज जे आहा पळय न्ही, हे तांकां इलेक्शन कार्ड दिना. पूण खंयचो ना खंयचो तरी एक प्रूफ खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाचो आहा पळय लायता. स्पीकर सर, ताणें जी सांगली पळय न्हू, ही लालाची बस्ती आनी कोणाची तरी बस्ती जी आहा पळय न्ही, हे म्हाका दिसता म्हणजे आमीच कोणी तरी केन्ना तरी तांकां सपोर्ट केल्ले आसता, गोंयकारांनीच. आनी अशा पद्दतीत वो करीत हांव तितून वचना स्पीकर सर. बट आमी बी म्हाका दिसता प्रत्येकान आमचें काम आसा की इलेक्शन कार्ड हे एकीच कडेन आसचें आनी तेच्या खातीर इट इज आधार लिंक आसचें. हो प्रोसेस आनी गोंयांतल्यान जो सॉफ्टवेअर तेंच्यांनी जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान यूज करपाचें आसा तो केल्या उपरांत हो सगळो इश्यू जो आसा पळय न्ही स्पीकर सर, हो रिजॉल्व जातलो. स्पीकर सर, केन्ना पर्यंत हे आधार कार्ड लिंकींग 100% सीएम म्हणटा करता म्हणून, हो केन्ना पर्यंत जातले? आतां आनी दुसरें आतां कितले पर्संट जाल्ले आसा सद्याक? कित्याक हांव मागता की हे ज्यो बस्ती ज्यो स्लम्स आसात थंयच्यान पयलू स्टार्ट जावचें. कित्याक आमचे आयज गोंयकारांक परत परत आधार कार्ड लिंक कर, आधार कार्ड, मात ह्या बस्तींनी जायत ना. हें उदाहरण दिल्लें आसा आनी आन्सर दिवचो स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमचे BLO जो आसा इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमकां जवळपास 10.5 लाख लोकांची आधार कार्ड लिंक करपाक जाय. ताज्या व्यतिरिक्त 18 वर्सां जांकां जाता ते आपल्याक नवीन इलेक्शन कार्ड करीत आसा. बट आतां नवीन करता आसतना ते आमी आधार लिंक करून घेता. आनी ओल्ड जी आसा पळय न्ही, अशा पद्दतीन हो प्रोसेस सुरू आहा. इट वील टेक टायम स्पीकर सर. म्हाका दिसता कशें आहा BLO इट इज दे आर नॉट अ फूल टायम एज अ BLO, बट दे आर ड्युटी तेंची दुसरे कडेन आसता आनी तांकां पार्ट टायम ड्युटी हांगासरूय करची पडटा. बट जाता तितके बेगीन आमी तेंचे आधार लिंक आहा पळय न्ही आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे आहा पळय न्ही हाजेर वॉलंटरिली ही कॅम्पेन चलयता किंवा आधार लिंक करपा खातीर. आनी तेच मॅटर आमी फुडें व्हरून गोंयान हें जाता तितके बेगीन कंप्लीट करून घेता. श्री अलेक्स सिकेरा. Sir, I had pressed the button for the earlier question. Benji Vegas. Atte. काय ना ताका. Jirai Robo. Speaker sir, though my only suggestion would be regarding this dual voting card registration, voluntary सांगला ते आता compulsory करूंक जाय to link it with Aadhaar. Only then this problem will be solved. Voluntary कांयच जायना. आमची बँक अकाउंट सगळे compulsory link केल्ले आहा. So I think election card also should be compulsorily linked to Aadhaar. स्पीकर सर, आमी आधार लिंक करपाचो 100% आमी करता, कंपल्सरी करपाकूय पळयता. बट इलेक्शन ऑफ कमिशन कंपल्सरी करपा खातीर तांची परमिशन जी आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची घेवची पडटा कंपल्सरी करपा खातीर. श्री प्रवीण शेट. स्पीकर सर, ड्युअल इलेक्शन कार्डाचो विशय आहा तो गंभीर आसा स्पीकर सर. आनी काही मामलेदार ऑफिसांनी जे रिप्लाय मेळटा तो सॅटिस्फॅक्टरी मेळना. फॉर एग्जाम्पल, जर एखाद्या मनशाचें जर इलेक्शन कार्ड गोंयान आसा आनी तो सांगता आपले थंयसरूय आसा ते कॅन्सल करपाक जाय जाल्यार ते ताबडतोब कॅन्सल पोर्टलाचेर चॅक करून म्हाका दिसता स्पीकर सर जशें आमी मामलेदारा कडसून अपेक्षीत धरता की ते एक कॅन्सल जावपाक जाय जाल्यार ते इमिजिएटली जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. हेजेर मातशें आन्सर दिवचें स्पीकर. स्पीकर सर, तशें इमिडिएटली वांगडा जायना. हांवें जशें सांगलें ताका नोटीस दिवचीच पडटा. इट इज बाय रूल. मागीर ताका चॉयस आसा स्पीकर सर, एकदर तेणी कर्नाटकांतले कट करपाचे काय गोंयांतले कट करपाचे ते तेजेर डिपेंड आसा. ताका जर गोंयांतले दवरपाचे आसत जाल्यार तो कर्नाटकांतले कॅन्सल करतलो आनी ताच्या कडल्यान रायटिंगान तर तेणी रायटिंगान दिलें आपले कर्नाटकांतले कॅन्सल कर जाल्यार आतां आमी डायरेक्ट सिस्टम आसा डायरेक्टली कर्नाटकांतल्या त्या ARO आमी हांगासल्यानूच तेजें कॅन्सलेशन घेता आनी कळयता की थंयसले हांगासले जर तेणी कर म्हटलें आनी जाल्यार आमी हांगासले सोमतेच करता. कन्सर्न तो मनीस आसत जाल्यार डायरेक्ट करता.
एकूच जर तो विलिंगली आपण सांगता सर आपण ते दुसऱ्या स्टेटीचे कॅन्सल करता म्हणून जाल्यार ते हांगासर जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता सर. तेच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी त्या स्टेटीक धाडटा स्पिकर सर आनी थंयच ते कॅन्सल करता. श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर एकूच उलयतना तशीच दुसरी बाजू आसा जी लोकली समज एका मत हांव म्हाजेच एग्जाम्पल घेता म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुर्मो गोवा थंय जो मनीस रावता ओनर तेजें घर आसा स्वताचें आयज तो तेजी फॅमिली वाडला 3 जाण भाव रावता सो तेंची फॅमिली वाडल्या कारणान 2 भाव ते घर सोडून सायड नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीन गेला दाबोली गेला रावपाक. आतां ते थंय रावता बट वोटींग कार्ड तेंची ते पयलीं आपल्या घरान आसा. आयज जे BLO आसा एवरी मनशाक रायट आसा आपलो वोटींग कार्ड खंय दवरपाचें. आयज एवरी टायम जे BLOs आसा ते BLO तांकां नोटीस धाडटा बाबा तुजी आमी इलेक्शन कार्ड कॅन्सल करता म्हणून. इट इज देअर चॉयस इट इज देअर रायट बाबा वोटींग कार्ड बाबा आपल्याक खंय दवरूंक जाय तें. हे हांव विचारपाक सोदता मिनिस्टराक बाबा हे तेंचे कॅन्सल करूंक शकता BLO कार्ड जेका बाबा तेजो स्वता तेजें घर आसा. त्याच प्रमाणे सेकंड तेकाच जॉईन करता हांव जे रेंटेड लोक रावता. पयलीं ते मुर्मागोवान रावताले रेंटाक थंयसर तेंच्यांनी आपले इलेक्शन कार्ड केले. आतां ते रेंटाक दुसरे कडेन रावता वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन रावता दाबोली रावता कुट्टाय रावता बट तेंचे वोटींग कार्ड थंयच आसा तेंच्यांनी शिफ्ट करूं ना. सो आयज तांकां थंयसून नोटीसी येता हे BLO धाडटा. सो हे हांव मंत्र्याक विचारपाक सोदता बाबा तेंचो अधिकार आसा काय ना आपले वोटींग आपल्याक खंय दवरपाचें ते काय ते कॅन्सल करूंक शकता. स्पिकर सर तो रायट जो आसा पळय न्ही त्या वोटराचो म्हणजे तेणी आपल्या जर जुन्या घरात वोटींग दवरता आसत जाल्यार तेणी थंयच दवरचें. फॉर एग्जाम्पल आतां हांव सांखळी रावपाक गेलो म्हाजें वोटींग कोटंबीन आसा हांवें कोटंबीतल्यान म्हाजें वोटींग कॅन्सल करूंक ना. म्हणून स्पिकर सर अशी जर कितें आसत जाल्यार हांव स्ट्रिक्टली BLOक इन्स्ट्रक्शन दिता की आपल्या जुन्या घरात कोणी वोटींग दवरला आसत तेजें घर थंय रेजिडन्स थंय बाकीचे पेरंट्स थंय रावता जाल्यार ताका वोटींग थंयसले खंयच्याच BLOक रायट ना की तुका परत परत आपूण तुजें कॅन्सल करता म्हणून सांगपाचें. तेजें वोटींग जुन्या वोटींग लिस्टारूच आनी त्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन उरतलें. मातशें इन्स्ट्रक्शन दिवचे ऑलरेडी 930 नोटीसीस पावलेली आसा म्हणून. स्पिकर सर हांव सोमतोच तुजो कोण यारो आहा ताका सांगता. थँक्यू. स्टार क्वेश्चन नंबर 4 श्री केदार नायक. So I may be permitted to ask question number 4A. 4A. Speaker sir, answer as per a soft copy provided on the computer. Because sub-question B, whether the government has found a permanent solution to overcome the flooding of fields near Green Park Hotel and surrounding villages. If so, give details. Honorable Minister म्हाका detail दिलेले आसा आणि म्हाका दिसता हेजेर ह्या हितून डिस्कशनूय भरपूर जालेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की तुमी जो एस्टिमेट दिला 41.9 crores हो बेगीतले बेगीन करून घेवचो कित्याक ह्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ताका लागता आनी हे ना करना कारणान 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीक फ्लडींग फील्ड जे आमचे शेतकार भाव आसा जे शेत लायता त्रास करून ह्या शेतांनी उदक भरता आनी तेंची शेताची नाशाड जाता. सो 1200 मिटर्स जे तुम्ही सांगला की हो वॉल बांधून घेता म्हणून आणि फायनान्शियल एक्सपेंडिचराक ही फायल गेलेली आसा. ऑनरेबल CMाकूय हांव रिक्वेस्ट करता की एका बेगीतले बेगीन फायनान्शियल अप्रुवल दिवचें म्हणून. ऑनरेबल मिनिस्टर हांव फक्त विचारूंक सोदता तुमकां की हे बिफोर नेक्स्ट मंथसून आमकां जाल्लें हें जातलें काय ना काय म्हणून. स्वाती महाशय बाबा केदार हांणी जो प्रश्न विचारला तो सादारणशे 3 ते 4 मतदारसंघाक लागता आणि एक तार न्हय जी आसा किंवा म्हापसा रिवर जी आसा ते नदी संबंधी हो प्रश्न आसा. हांवें जबाबदारी घेतली नंतर सादारणशे 15 म्हयने पयलीं आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही तांकां स्टडी करपाक लायली ह्या फ्लडिंगा संबंधी आनी तार न्हंयचे एकंदरीत परिस्थिती जी आसा त्या संबंधी. आनी ती स्टडी केले नंतर लक्षांत अशें आयिल्लें आसा की ताजे काही लो लायंग अशी एरिया जी आसा पळय न्ही थंयच्यान फ्लडिंग जाता आनी शेतांत उदक भरता. विशेश करून ग्रीन पार्क हॉटेल जे आसा पळय न्ही त्या हॉटेला कडेन थंय लो लायंग एरिया खूब आसा आनी त्यामुळे थंय हे फ्लडिंग जाता. दुसरें आनी एक फ्लडिंग जावपाचें थोडेशें कारण आसा तें म्हटल्यार न्यू हायवे जी बांदल्या पळय न्ही ताका जे क्रॉस ड्रेन्स जे आशिल्ले पळय न्ही ते क्रॉस ड्रेन्स थोडेशे कमी जाल्ले आसात. तिसरें आनी एक कारण आसा तें म्हटल्यार हायवेचें काम चलता आसतना थोडेशे मातयेचे डंप्स थंय जाल्ले आसात आनी हे मुळे थंय फ्लडिंग जे आसा पळय न्ही तें जाता. हे फ्लडिंग फुडल्या हाका जावचें न्ही अशें म्हणून म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी त्या खातीर आमचे इंजिनियर्स आसा पळय न्ही तांणी हेजे एस्टिमेट्स केल्ले आसात. सादारणशे अबावट 40 crores सुमार ताका खर्च येतलो. हांव पळयता फेज 1 फेज 2 अशें करून ना जाल्यार एकंदरीत बरोबर
हे डिसिल्टेशन त्या न्हंयचे करपाक जाय. न्हंयचे सायडीची ज्यो आसा जे लो लायंग आसात ते आमकां बांदून काडपाक जाय. जो तुजो गिरी जो व्हाळ जो आसा पळय न्ही नाला मेन नाला जो येता गिरीक साकून ताजेय बीन थोडीशी डागडुजी म्हणजे रिपेर वर्क घेवपाक जाय. एकंदरीत हे सगळे प्रकार जे आसा पळय ते लक्षांत घेवन डिसिल्टिंग वगैरे कारण उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तोय बीन बरे पद्दतीन मुखार वचपाक जाय. सो मोयरा पर्यंत हे काम आमच्यांनी करपाक जातलें. मोयरा नंतर मुखार जी न्हंय वता पळय न्ही ताका कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स लागता आनी तांचे कडेन उलोवप चलिल्लें आसा आनी तांणी सांगलां की जाता तितले बेगीन आमी तें डिसिल्टिंग म्हणजे डिसिल्टिंग म्हणजे पेक्षा अशें म्हणून की ड्रेजिंग जें काम आसा पळय न्ही तें घेवपाचें थारायल्लें आसा. एकंदरीत सभापती महाशय ऑगस्ट आसा सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबरा सुमार आमकां काम सुरू करूं मेळटलें अशें दिसता म्हाका. कसं ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सायड वॉल बांदपाचें काम सायमल्टेनियसली जावनी पूण इम्पॉर्टंट सगळ्याकून तें ड्रेजिंग जावपाची भरपूर गरज आसा. डिसिल्टिंग जावन ड्रेजिंग जर जालें जाल्यार फुडलें म्हणजे सायड वॉल्स बांदून थंयचें उदक फुडें वतलें. आनी एक म्हाजो क्वेश्चन आशिल्लो वेदर द गव्हर्मेंट हॅज अंडरटेकन द वर्क ऑफ लेईंग ऑफ पायपलायन फ्रॉम ऑफ रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट पिलेन. हे तुमी म्हाका सांगला की ही पायपलायन ऑलरेडी PWD तुमी फॉरवर्ड केल्या आनी PWD हॅज टेकन this pipeline, tendered this pipeline म्हणून. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा वो फायनान्शियल बजेटान सुद्दां हेका प्रोविजन केलेलें आसा आनी हेजें कंप्लिशन कितल्या बेगीन जावंक शकता पळय तें कितले पर्यंत टायम लागतलो. स्वाती महाशय हो दुसरो प्रश्न जो आसा तो पिलन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा संबंधी आमचे PWD मिनिस्टर बाब काब्रा हांचे कडेन म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे की त्या ट्रिटमेंट प्लांटाची टेंडर जाल्लें आसा आनी म्हजे हिसपान तें काम मुखार 1-2 म्हयने भितर सुरू जातलें. जे जाग्यार वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसात आनी जावपाचे आसात ते सगळ्यांक सामकी ओन प्रायोरिटी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी आमचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते कटाक्षान पाळटले आनी त्यामुळे पिलर्नाक जेन्ना केन्ना रॉ वॉटर लागतलें पळय न्ही ती दिवपाची जबाबदारी आसतली. पूण स्पीकर सर एक टायम लायन सांगूंक शकता की बाबा डिसेंबर पर्यंत रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हज्यान मुखारले 6 म्हयने भितर सुद्दां रॉ वॉटर दिवपाक जाता. ट्रिटमेंट प्लांट तयार जावंक जाय न्ही. हय पूण तो WRDन घेतला WRDच्या अंडर आसा. ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा पळय न्ही तें काम आसा पळय न्ही ते आमचे PWD डिपार्टमेंट करता. म्हजें जें काम आसा पळय न्ही तें रॉ वॉटर थंय प्लांटा कडेन परत पावोवपाचें. पूण तो हेज्या अंडर आसा. ओके थँक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हडलो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 Vijay Desai, Sri Carlos Ferreira. Speaker sir, start at Q5C. C. सभापती महाशय आन्सर कंप्युटरचे दिले त्या प्रमाणे आसा. स्पीकर सर मिल्क प्रोडक्शन हे आहा गोवा डेअरीचेर प्रश्न. मिल्क प्रोडक्शन म्हणटा ते 2012च्यान आज 50% देंवलां आनीक प्रेस वाडला. म्हणटकर म्हजो पयलो प्रश्न आहा की सरकार दूद डेअरी फार्मरांक आदार करपा खातीर आनीक डेअरी फार्मरांचो नंबर वाडोवपा खातीर आनी तांचे हायर मिल्क यील्ड आनी तांचें प्रोडक्शन वाडपा खातीर कितें करता. स्वाती महाशय बाब विजय सरदेसान जो प्रश्न विचारला तो खरोच कन्सर्नाचो विशय आसा. कारण डेअरी व्यवसाय जो आसा पळय न्ही ते चड करून ग्रामीण भागांतल्यान म्हणजे जवळ जवळ आमच्या 6 ते 7 तालुक्यांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं चलतालो. पण हल्लीच्या काही वर्सां पळयलें जर जायत जाल्यार शेतकरी भाव जे आमचे आसात पळय न्ही गोंयकार भाव जे आसा पळय न्ही हे शेती वेवसाय दूध वेवसाय हे वेवसाया पासून पयस गेल्ले आसात चड करून फाटल्या 10 ते 20 वर्सांक. आनी त्यामुळे सरकारान वेगवेगळे योजना घेतिल्ले आसात. तातूंतली एक योजना आसा ती आमच्या एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा मार्फत आसा की ग्रीन फोडर जो आसा पळय न्ही हो ग्रीन फोडर उपलब्ध करपा संबंधी. आनीक त्यामुळे म्हाका सांगून दिसता बाब विजय सरदेसाय की मुखारले 2 म्हयन्या भितर आमी 4 ते 5 तालुक्यांतल्यान सादारणशे 50 ते 100 असे डेअरी फार्मर जे आसा पळय न्ही त्या शेतकारांच्या मिटींग घेवपाक पळयतात जेणे करून तांकां ह्या स्किमी संबंधी माहिती. हांवें काल म्हजे एक दोस्ताक विचारलें की ग्रीन फोडर जे आसा पळय न्ही हे सादारण समजा फेलो जमीन आसा म्हणजे लागवड न केली जमीन आसा जाल्यार तातूंत भितर हिरवें गवत जें आसा पळय तें रोवपाक जाता आनी तें रोवपा खातीर 1 एकराक सादारणशे 30,000 रुपये सरकार दिता. त्या शिवाय एक्सेस जें ग्रास जाता पळय तयार जाता पळय न्ही तण हे तांच्यान विकपाक जाता. हांवें काल म्हज्या दोस्ताक विचारलें जो 4 एकरां भितर जमिनीक रोयता बोरी एक गांवांत तर तो 3 रुपयांनी तें दिता काडून स्वता दिवपाक जालें जाल्यार 3 रुपयांनी किलो. हांवें ताका मुखार विचारलें मागीर सादारणशे 1 टन जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताजे जवळ जवळ 35-36 हजार ताका मेळूंक शकतात.
स्वता जर काढून व्हरपा म्हटलें जर जाल्यार ताका 2 रुपये कोट करतात म्हणजे आमी ते मातशें मोटिवेट करचे म्हळ्यार तुमचो फॉर्डराचेर फोकस आहा हातूंत आमी जेन्ना डिमांड्सान डिस्कस केलें तेन्ना मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू स्किमीचे आनी पर्रीकाराची ओल्ड स्किमीचे भितर जे कितें फरक आहा तो हांवें दाखयलेलो तूं ते पयले स्किमीचेर परतो वतलो कित्याक ही स्कीम तुजी फेल जाता चुकता खंय खंय स्पीकर सर फक्त एकूच हांव तितून न्ही स्कीम करता आसतना तो लीज कंपोनंट जो म्हटलो पळय ते लीज दिवपाक जाय तितून खंय तरी तो हे जाला चेंजीस आमी त्या चेंजीस सजेशन ऑफ वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता लीज एलाव करपाक जाय सोंपता जिरोवर श्री संकल्प एकूच मिनिटाच्या पयलीं हांवें DGPच्या वतीन आमच्या हैदराबाद DGPक जे लेटर धाडलेलें ते टेबल करता म्हटलेलें ते हांव टेबल करता स्पीकर सर दिस इज फॉर द CV आनंद हैदराबाद सिटी कमिशनर ऑफ हैदराबाद जिरोवर श्री संकल्प मुनकर Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the parents of the students of DPR Primary School at Headland Sada due to the safety of their children at school. Since the Murmagaon Port Trust Education Society, which is the school management, in carrying out the major repair work of the school building while the classes are going on. Further, the headmistress of the school has resigned due to the careless attitude and act of the school management. The step the government will take in this matter. Sir, हे आता स्कुलाचे भुरगे शिकताना थंयचं रिपेरिंग चल्लां थंय बीन रूफ रिपेरिंग जे इतले डेंजर आसा भुरग्यांचे तकलेर पडोन कितें जातलें मॅनेजमेंटाक सांगला सुद्दां आसतना ते काम स्टॉप करना काम चालू दवरलें ताका लागून हेड मिनिस्ट्री रिजायन जाल्लेलें आसा हेजेर कितें तरी इन्स्ट्रक्शन दिवचें पडटलें स्पीकर सर श्री एल्टन डिकोस्टा Because of fear and anxiety in the minds of parents seeking admission for physically disabled child, particularly those with autism, due to less availability of seats in education institutes. The limited number of opening raises concern about these students' access to basic education. In light of this, what measures does the government plan to implement to ensure the students are not denied the opportunity to receive essential education? Speaker sir, 1 minute. Speaker sir, मुद्दम हे वेरी सारकी घेवपा जाय आमकां मुद्दो कित्याक लास्ट आतां कालीच म्हाका पेरंटाक एक फोन येयला ताका एडमिशन दिलें इन वन ऑफ द सावथ स्कूल युनिफॉर्म केलें सगळें हें घेयलें बुक्स आनी आतां ताका खंय एडमिशन काडपा लायला आनी एटलीस्ट इन माय कॉन्शियस कानांगनी म्हणटा 3 भुरगीं आहाय दी वीच ऑलमोस्ट आतां 9-10 वर्सां जाल्यां नो स्कूल इज गिवींग दॅम एडमिशन देर आर हार्डली लिमिटेड सीट्स इन ईच स्कूल सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजे मातशें आन्सर दिवचो टू मेक ऑल द स्कूल्स कंपल्सरी स्पीकर सर हो व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आसा आनी स्पेशल भुरग्यां खातीर आमी वेगवेगळे कडेन स्पेशल स्कुलाय सुरू केल्या बट ऑटिझम हो विशय हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन डिस्कस करता आनी अशा पद्दतीन आमकां इन्क्लुजीव एड्युकेशनान जर तांकां थंय एडमिशन घेवपाक मेळटा घेवपाक दिता आसत जाल्यार 100% हांव तांकां एडमिशन घेवपाक वन स्कूल आय टेल यू विच चाइल्ड इज बीन एडमिटेड टेक मार्क्स करता विजय सरदेसाई नो विजय सरदेसाई Fear and anxiety in the minds of citizens of Goa with regards to obstruction for conducting funerals. Speaker sir, पयर एक तरुण भारतान न्यूज आयिल्ली भंडारवाडा पाळये म्हणटा ते मांद्रे मतदारसंघान एक बायलेचो मरण जालें आनी तिजें क्रेमेशन जावपाक 1 दीस लागलो म्हणून स्पीकर सर एक सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल्लो आहा जंय अशें म्हणलां की रायट टू लायफ ऑल्सो इन्क्लुड्स नॉट ओन्ली द लिवींग पर्सन बट ऑल्सो द डेड म्हणल्यार डिग्निफायड डेथ दिवप आनी ताजो फ्युनरल सारको जावप हो एक रायट आहा स्पीकर सर गोंयांत एक लॉ कमिशन आशिल्लें जो बाब रमाकांत खलप ताजो चॅरमॅन आशिल्लो ताणें एक म्हणिल्लें की गोवा पब्लीक क्रेमेटोरिया एंड बरियल प्लेसीस बील म्हणटा तें ताणें लॉ कमिशनान एक प्रपोज केल्लें हांव मागतां की सरकारान तें एडॉप्ट करचें आनी दुसरें स्पीकर सर नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशन म्हणटा तांणी एक एडवायजरी दिल्ली आहा की मनशाक मरतकर डिसंट आनी टायमली बरियल मेळपाक जाय सो स्पीकर सर हें परतें अशें जावचें न्ही म्हणून सरकारान काय एक कितें स्टेप्स घेवचे सर फॉर नेक्स्ट असेंब्ली सेशन वी आर कमिंग अप विथ अ न्यू बिल कन्सिडरिंग ऑल श्री वेंकटेश Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Carmona and especially the youth as the Carmona ground dream project is still on hold and the boys are not able to experience and practice, get trained on the good ground.
as well as take the benefits of a complex which is proposed next to the ground. Request the government to get this ground completed and give it to the local panchayat to use. Speaker sir, I would want to request either the Honorable Sports Minister or Chief Minister to at least allot these funds this year, GSIDC or this, I think Chief Minister. स्पीकर सर, आज वेंदीचो बर्थडे म्हणजे ॲटलीस्ट आम्ही ग्राउंड पयलीं घेता, कॉम्प्लेक्स मागीर पळोवया. येस. कागदपत्रां म्हणत माननीय मुख्यमंत्री. Speaker sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. पंचायत मंत्री श्री माविन गुजरो. Papers shown against my name in today's order. Calling attention श्री चंद्रकांत शेट्टे. Attention कोणाचे आहे? Answer I didn't get. I will read. Fear and anxiety in the mind of the commercial establishment and business owners operating in the coastal belt of Goa on account of the order notification in respect of silent zones issued under the Noise Pollution Rule 2000. The immediate step the government intend to take in this regard. Yes. पर्यटन मंत्री, पर्यावरण मंत्री. स्पीकर सर, आन्सर हांवें सर्क्युलेट केला, थोडक्यान सांगता स्पीकर सर. एक्चुअली बरें दिसता आमचो शेटये बाबाक हांव नका खंय बीच आसा ती, पण हांव येता ते बीचीर तुज्या मतदारसंघात. पूण एनी स्पीकर सर, दीस ऑर्डर स्टेज एज पर द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कोस्टल रेग्युलेशन झोन नोटिफिकेशन 2011 clause 8, the beaches such as Mandare and Moje have been designated as turtle nesting sites and protected under Wildlife Protection Act 1972, and these areas shall be surveyed and management plan prepared for protection of these turtle nesting sites. This order also refers to the 234th meeting of the GCMA at case 1.8, where the authority has decided to declare entire breach stresses of Mandare and Moji covering the CRZ area of 0 to 500 meters as silent zone. The noise levels in this area should be as per prescribed CPCP guidelines. The order further refers to Rule 3.2 of the Noise Pollution Regulation Control Rules 2000, in terms of which the state government shall categorize the areas into industrial, commercial, residential or silence areas or zones for the purpose of implementation of noise standards for different areas. Now, in terms of these orders, which has been published in the Official Gazette, the beach stretches of Mandare and Morji covering an area 0 to 5 notified as silent zones. Speaker sir, सगळे वाचपाक वयना. Last time हांव फक्त 2 लायनी वाचता. In view of the above, the authority decided to approve the sea turtle nesting habitat management plan as approved in the CDMP 2011 maps. The same shall be duly conveyed to the respected collectors for modifying the earlier notification dated 5/11/2020. I am fully aware of the difficulties faced by the commercial establishments and business owners operating in these coastal belts, and therefore have issued direction to give them relief by following proper steps of law at the earliest. Speaker sir, हांगा जे सायलंट झोनाचेर ही ऑर्डर काडल्या, खुबशे आमचे बिझनेसमॅन आसात हांगा धंदो करतात. सो हांव जाणा, जर ही ऑर्डर जर इन्फोर्स जाली स्ट्रिक्टली जाल्यार हांकां धंदो कांयच करपाक मेळपाचो ना, आनी हे लोक हाचेरच सर्वायव जातात. कितलेशेच कोस्टल बेल्टार हे आसा. सो हांव कितें म्हणटा, एक तांच्यांनी असो बॅलन्स घेवपाचो की बॅलन्स एप्रोच घेवन एक सर्टन व्हॉल्यूम ऑफ डेसिबल म्हणजे इतलो सावंड अलाउड करून तांकां हे बिझनेस करपाक तांच्यांनी सरकारान तांकां अलाव करपाचो. स्पीकर सर, युअर कॉलिंग अटेंशन व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कित्याक मांद्रे आनी मोर्जे सायलंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा. तूं नाल्लो मरे पयर. आतां तरी तेच्या हाका उलयता. स्पीकर सर, सिरियस इश्यू आहा ह्यो, कित्याक इतलेंच सांगूंक सोदता की पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट 30/11/2020 दिल्लें, आनी मदींच कोण तरी हायकोर्टान गेलो, आनी ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर इश्यू केली हेका पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक 29/03/2023. स्पीकर सर, ह्या कोस्टल बेल्टाक आमच्या कितलेशेच आमचे स्थानीक जे हे टुरिजम बिझनसान पोट आपले भरतात, ह्यो सायलंट झोन स्पेशली म्युजिका खातीर अशें म्हणटात, पूण म्हाका दिसता तेच्या रिलेटेड म्हाका थंयसर कितलेशेच लोक जे शॅक्स घालतात ते आपले पोट वेवसाय चलयतात. तशेंच टॅक्सीकार भाव आमचे जे ते थंयसर टॅक्सी
टॅक्सीकार भाव आमचे थंय पोट भरता कित्याक थंयसर ट्युरिस्ट येतात आनी हालींच आमी मोपा एअरपोर्ट सुरवात केला आनी मांद्रे आनी मोरजे आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आहा आनी ट्युरिस्ट थंय आख्ख्या संवसारांतल्यान थंय येतात आनी जर आमी हो सायलंट झोन केलो जाल्यार म्हाका दिसता हे बारीक बारीक पोट भरतात वेवसाय करतात म्हणजे धाकटे धाकटे टी स्टॉल्स आहात परत गेस्ट हाऊसीस आहात गेस्ट रूम्स आहात हे सगळेच बंद पडटले आनी हो वेवसाय जर ट्युरिजम जर बंद जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवंक शकना पूण हेचेर ते पोट भरतात तेचेर सरकारान सिरियसली घेवचें आनी हेचेर कितें एक्शन घेतलें तें मातशें सांगचें. स्पीकर सर हो इशू आतांच ना स्पीकर सर हो इशू नॉयज एक्शन प्लॅनान आमी सबमीट केला आनी इन द एंड ऑफ माय रिप्लाय हांवें क्लियरली सांगलां आय एम फुल्ली अवेअर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट and business owners operating in this coastal belts and therefore have issued direction to give relief. Speaker sir, इतू कितें जाता स्पीकर सर सेंट्रल गायडलायन्स प्रमाणे जे नॉयज डेसिबल मिटर आसा तो मेंटेन करूंक पडटा आनी खुबशे आमचे लोकल लोक जे ट्युरिजमान पार्ट घेयना दुसरे लोक जे NGOs आसता आनी कोण आसता कोर्टान वयता स्पीकर सर आतां हायकोर्ट एक केस मॉनिटर करता आनी ते डायरेक्शनाचे अंडर आमकां सांगलां की हें करपाक सो सेंट्रल मिनिस्टराक आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उलयल्लो आसा की गोंया हे डेसिबल लेवल दिल्ले आसा हे खूब कमी आसा WHO स्टँडर्डाचेर मातशें चड आसा सो वी हॅव रिक्वेस्टेड सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड their contention we are following. Honorable Chief Minister also after the assembly session we are going to lead a delegation to make specific rules to be given to the powers of the state to make commercial zones, different zones as per our request. Even commercial zone जेन्ना घेता डेसिबल मिटर जो आसा आतां हांव हांगा उलयतां हो जर हांव उलयतां जाल्यार डेसिबल मिटर म्हजो 70, 80, 85 वयता 90 वयता सो ह्यो गोश्टी टेक्निकली म्हाका दिसता कोणाक देशा भितर हो प्रॉब्लम ना फक्त गोंयांत प्रॉब्लम आसा स्पीकर सर सो हेजे खातीर आमी हें जें आसा हें डेलिगेशन घेवन करतले जे ना ना तेच ते तितू एंटरटेनमेंट झोन आमी मागला आय रिटन अ लेटर CMाकूय खबर आसा CM साहेबानूय बरयल्लें आसा सो वी वील मेक स्पेशल झोन्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा दे हॅव जस्ट 4 zones which I referred industrial zone, commercial zone, a residential zone and silent zone. We have asked the center to make for Goa entertainment zone, which will be demarcated on our areas of all over Goa where entertainment possible. आता मोरजी, मांद्रे, गालजीबाग आणि आमचे पालोले जे टटल नास्टिंग साइट्स आसा ह्यो गोष्टी खातीर सायलंट झोन एंटायर 0 to 500 मीटर एंटायर बीच बेल्ट अशें हायकोर्टान सांगलां सो वी आर कमिंग आउट विथ रेग्युलेशन जिसरे कडेन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा we will find solution but ultimately speaker sir कोणाक एन्जॉय करपाक जाय ते बरें आसा कोणाक त्या टायमार एन्जॉय करपाक सोदना पळय ते लोक कंप्लेन करता आनी कोर्टानूय आमकां खबर आसा की कोण कोर्टान गेल्ले आसा कशें जाल्लें आसा तें सो वी वील फायंड अ सोल्युशन वॉट एवर प्रॅक्टिकल आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट नाव वी आर फ्लोटींग टेंडर्स टू पूट म्हणजे खंयचे नॉयज मिटर्स जे बाजारान अवेलेबल आसा टू कीप इट एट देअर लेवल्स आमी पुलीस स्टेशनाचे DYSPचे ऑफिसान कनेक्ट करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी आमी 12 तालुक्याक 12 नॉयज मिटर घेतले आनी हँडओवर केल्या सो खुबश्यो गोश्टी ह्या दिसांनी जाल्ल्यो आसा बट वी आर अवेअर that tourism is a very much thing about in the state required आणि हे जे आमी क्लासिफाय करतले जे आमी पयलीं फाटीं सांगले जे 3-4 भाशेचे करतले जे परमनंट जागे आसा वेडिंग वेन्यूज आतां इतलें जालां की 10 लग्नां बंद जाता काजरां बंद जाता आनी सरकाराक लोक दोशी धरयता पूण हांवें ऑलरेडी सांगलां की जे लोकांनी विदीन द पॅरामिटर्स ताका डेसिबल मिटर घाल म्हणटा आज 10 सगळे लोक लाखांनी पयशे दिता बँडाक 2 लाख 3 लाख बँडाक दिता केटरिंगाक दिता आनी 10 बंद करतना सरकाराक दोश धरयता स्पीकर सर पूण एनी दीस वी आर वर्किंग आउट वी वील कम बॅक विथ अ बेसीक प्लॅन हायकोर्टाकूय परतून आमी रिवर्क करून प्लॅन दितले वी वील ट्राय टू फायंड अ सोल्युशन टू द एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ गोवा एंड वी वॉन्ट अ एंटरटेनमेंट झोन करपाची डेसिबल मिटर सेपरेट करपाचे आमी ऑलरेडी रेप्रेझेंटेशन दिला ऑनरेबल CM आनी आमी दिल्ली वयतले फॉर फॉलोइंग अप दिस केस स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच वन एट अ टाइम प्लीज तुम्ही करतले खरेंच बरें दिसलें की कितें तरी तेचेर वे आउट काडटा पूण ते सीजन स्टार्ट जावच्या पयलीं करपाची गरज आहा कित्याक सप्टेंबर ऑक्टोबर सीजन स्टार्ट जातलो मागीर सिजनाक तुम्ही जर टायम काडलो जाल्यार एंटायर सीजन वयतलो आमचे थंयसर स्थानीक जे बिझनस करतात तेंचो फूल तुम्ही ऑलरेडी तांकां हे दिला नोटीसूय काडल्या की तुम्ही सील करतले म्हणून चालू जाय तेचेर सिजना पयलीं जातले की ते तशेंच पेंडींग उरतले ते मातशें सांगचें सिजना पयलीं हो सोल्युशन काडटलो स्पीकर सर
आतां कशें हायकोर्टान ऑर्डर दिला टायगर रिझर्वाचेर आनी वी आर गोइंग टू चॅलेंज इट, तशीच ही तुमी ऑर्डर चॅलेंज करतलेच काय? ही जी ऑर्डर आसा ती. स्पीकर सर, आम्ही मॉडिफिकेशन करून आमचे नॉयज एक्शन प्लॅन आम्ही सबमिट करतले हायकोर्टान आणि हांवें सांगलां न्ही एंटरटेनमेंट झोना खातीर आमी डेलिगेशन ऑनरेबल CM मायसेल्फ जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टर बाकीचे कोण तुमी येताले आमी व्हरया. CPCB गायडलायन्स फॉलो करता एनवायरमेंट एंगलाचे भितर. आतां सिजना पयलीं करतले ना करतले आमकां माहिती आसा ती करपाक जाय, पूण हांव तेजे एश्युरन्स दिवंक शकना कित्याक इट इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट वीच वी आर फॉलोइंग अप and we will try to bring the best solution for this problem. आता हांव शेटये बाबाचे बिचाचेर वचपाचो आफ्टर असेंब्ली सेशन, खंयचे बीच आसा ते पळोवपाक, कित्याक तेणे प्रश्न मारला म्हाका बरें लागलें. सिजनाक जर हे सुरवात जायना जाल्यार कंप्लीट आख्खो कोस्टल बेल्ट आमचो ब्लँक पडटलो. सो तेचेर कितें सोल्युशन बेगिना इमिजिएटली कर. सिजना पयलीं जर जावं ना जाल्यार हे सीजन फूल गेलो आमचो. लोकांनी कितें करप? स्पीकर सर, तांकां लोकांचो जीत बाब बरो बिल्डर आसा, बरें आणि माझे सांगपाचें इतलेंच की तेका जर ते लोकांचे परत गेला त्याने इंटरव्हेन्शन पिटिशन ऑफ हायकोर्टाचे पिटिशन चालू आसा ते डिस्पोज केला दिसता म्हाका. पण एनी हांव तुमी म्हाका घालचे अशें म्हजें मागणें सो दॅट वी वील ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट. हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला नॉयज एक्शन प्लॅन जो आमी केल्लो तो रिवायव करून आमी परतून करता. आमकां टायम दिवचो, पूण अल्टिमेटली सेंट्रल नोटिफिकेशनाचे जे डेसिबल मिटर आसा, जे डेसिबल कितले डेसिबल दवरपाक जाय हे आमचे ज्युडिशियेशन ना स्पीकर सर. आमी वयता म्हणून सांगला न्ही, तो आतां सिजना पयलीं जातलो सिजना फाटल्यान जातलो, पूण करपाचो प्रयत्न आमी करया सिजना पयलो. पूण हांव एश्युरन्स दिवंक शकना स्पीकर सर, कित्याक इट इज नॉट इन द स्टेट सब्जेक्ट, इट इज अ सेंट्रल. स्पीकर सर, ह्यो सीजन जर जावंक ना जाल्यार मागीर आमच्या लोकांनी करप कितें? स्पीकर सर पळय स्पीकर सर, दोन गोश्टी आहा. एक, सावंड जर डेसिबल मिटराचे सकल आसा ताका कोण त्रास करना. जो हायकोर्टान पिटिशन जे घातलेले आनी बाकीचे पिटिशनां जाल्लीं आसा ते म्युजीक चड लावड जाता म्हूण घालून ते हे रिस्ट्रिक्शनां येयले स्पीकर सर. सो तुमकांय खबर आसा बीच बेल्टार, तुमी स्पीकर सर तुमकां बीच बेल्टार राजेश आमचे शेट्टी बाबाचो खंय बीच बेल्ट आसा म्हाका खबर ना, पूण एनी हांव आमी लक्ष घाल्या आनी आमी करपाचो प्रयत्न. स्पीकर सर, कितें टर्टल नेस्टिंग एरिया म्हणटात, पूण म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं टर्टल बिचाचेर म्युजीक आसा कित्याक तरी येतातूच. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपलें काम बरे भशेन करतात, लोकलूय स्थानिकूय पॉयंट आवट करतात. ते टर्टल येयना अशें ना, पूण तेका लागून एंटायर कोस्टल बेल्टाक आमच्या स्थानिकांक प्रॉब्लम जाता तो. स्पीकर सर, हांवें एक्चुअली ऑनरेबल CMाक म्हणूं ना. टर्टल जे नेस्टिंग आसा गोंयांत तशें आसा, ओरिसाक आसा, बाकीच्या स्टेटींनी आसा, आमी आनी इवन इंटरनॅशनली आसा. हांव टुरिजम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की आमी दोगूय तुका आनी कोणाक CMाक की हेंचे खातीर हेंचे कंप्लेनी कितें आसता कित्याक थंय शॅक्स आसना त्या बिचाचेर. आतां आमचे गोंयचे बिचार शॅक्स आसा आनी बाकीचे ओरिसा शॅक्स आसना. ते टोटली थंय जागे प्लेन आसता, सगळे टर्टल येता आनी वयता आनी लोक पळोवपाक येता फक्त. सो हांगा शॅक घालता म्हूण प्रॉब्लम जाता. लायटी जे आसा टर्टलाक कितें म्हणटा स्पीकर सर, लायट जेन्ना ब्लॅरिंग जाता टर्टल परतून वयता म्हणटा स्पीकर सर. अशें करून खुबशी गोश्टी आमी लक्ष घालया स्पीकर सर, ट्राय करया आमी लोकां खातीर. तेच हांव हांव दिवंक शकना स्पीकर सर. आमदार श्री कार्लोस पेरेरा, श्री विजय सरदेसाई. Honorable Speaker, fear and tension in the minds of the women of Goa due to lack of women's police station in Taluka, even though crimes against women, including those related to social media, are on the rise. The steps that the government has taken to set up women's police station in every Taluka to deal with such crimes against women and provide them speedy justice while protecting their identity and dignity. Manim Kondri. स्पीकर सर हांव सर्कुलेट करता ताका कोणा कोणाक कितें जाय ते उलोवणी तेंच्यांनी, कारण टोटल व्हडलें आसा. इट इज एन वुमन पुलीस स्टेशन नेक्स्ट टू दॅट द पर्सेंटेज ऑफ द क्रायम अगेन्स्ट द वुमन इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द लास्ट 4 years इन 4 year एंड करंट इयर तिक्कोच पॅरेग्राफ वाचता हांव. दोन ओके दिताय पळय सर्कुलेट करता जरा. ओके. Women police station next to the police headquarters is functioning for easy approach of women and child victim without any hesitations of the readdressal of their grievances. Besides this, anti-human trafficking unit, women and child protection unit is also functioning in the premises of South District Police Headquarters, Margao, exclusively to deal with the cases related to the crime against women and children. Women desk has been started at the police station exclusively for handling the women's complaint.
to ensure timely help and support and effectively implementation of the law for the protection of safety of women. A woman helpline toll-free 1091 and WhatsApp helpline number 7875756177 is functioning round the clock at the police control room in collaboration with the Women and Child Protection Unit. Self-defense courses are conducted by Goa Police in different schools, higher secondary and colleges to train the girls to defend themselves. Day and night police patrolling has been intensified through PCR vans, motorcycles and foot patrolling at public places, bus stand, marketplaces, railway stations and near school and colleges to maintain for the women and child safety. Pink Force vehicles has launched to enhance the visibility of the women police presence at public places in order to create the more friendlier and conducive, safe and secure environment for the women and children in the state. Perhaps in the initiatives undertaken by the Goa Police in the South Goa district with the objectives to create awareness among the people living in the slum areas. This community is policing initiatives as mainly to keep the youth away for entering into the crime and safeguarding the women and children living in slum. The percentage of the crime against the women in the state of Goa for the last 4 years, in 2019 it is a 9.76%, 2020 it is a 5.59%, 21 it is a 8.91%, and 22 it is a 7.97%, and 23 up to now it is a 7.45%. So, considering this, there is not separately women police station is required. Besides that, at each and every police station, there is a woman PSI is there. Hardly thoड्या police स्टेशनाचेर ना. थंयसरूय आमी प्रोविजन जे आसा जाता तितके बेगीन आमी प्रोविजन करता. हाच्या व्यतिरिक्त कितें आसत जाल्यार सांगपाक काय हरकत ना. Honorable Speaker, in April 2023, the report came on the basis of an answer given by Honorable Vishwajit Rane, Minister of Women and Child, that since 2015, Goa has seen a crime a day, because this is calculated on the basis of 3,819 cases from 2015 till 2023 March. So which means about 1 case a day. Now, and in 2022, 60% of the cases were on molestation and rape against women. So the police force, the Pink Force, what has been the effectiveness of this Pink Force? Because after setting up a Pink Force, the crime rate should have reduced, but it has not reduced, it has escalated. So I think something more has to be done. We have had one Siddhi Naik case of Nationala in Aldona constituency. Even that is still not resolved. Goa is known to be an international tourism destination. If there is no security for the women and the female who come here, it will be a big blot and it will affect the tourism. Security of our local children also will be affected. Right now, parents are scared to say, भुरग्यांक धाडपा हिंगा. ते म्हणटात ते ड्रग्जान पडले, थोडे घेता आसतले म्हूण थोडे येतले घेतले आनी थोडे पुश कोतले तांकां. तिसरी गेंचालचे लोक आसात तेंचे प्लांट कोतले आनी मागीर फोंडां घातले. थर्ड पार्टी दे ऑल्सो डू दीस कायंड ऑफ एक्सटॉर्शन. घातात कितें आनी मागीर पयशे मागतात तेंकडे भायर काडपाक. This is thing which doesn't bring good name for our state. And so these kind of things where women should be safe, because it's a tourist destination. You can't say close it at 10 o'clock. People will definitely move out even later in the night. So there has to be kind of security. We are not saying at every constituency, every village there should be a police station, but at least at Taluka headquarters, try to see. We have one, I remember as a public prosecutor, we had a very good fine officer called Sunita Sawant. She was very good, very brave, very efficient. Even her investigative skills were very good. And we managed to get most of the convictions under her, whichever she had investigated. There were also other lady police officers who have now retired. But I'm talking of her particularly because she has been one of those bold and consistent and good officers. So I think the government can take assistance of people like this and try to work out something in the best interest of the state so that we have something positive. Vijay Sirsai. Because sir, आज हे जे calling attention आमी हाडला refers to 8 lakh women of Goa.
टुरिस्ट म्हणटे सोडूच आमचे गोंयच्योच बायल्यो 8 लाख आहा 8 लाख बायलां खातीर एक पुलीस स्टेशन. आमचे आन्सर कितें मेळटा आमकां पयलें की आमी वुमन पुलीस स्टेशन नेक्स्ट टू पुलीस हेडक्वॉर्टर्स इज फंक्शनिंग फॉर इजी अप्रोच ऑफ वुमन एंड चायल्ड विक्टीम विदाउट एनी हेजिटेशन फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवन्सीस. स्पीकर सर, गोंयांत आहा 12 तालुके. तांणी येवपाचें पणजे एक हेडक्वॉर्टरा कडेन आनी तांचे ग्रीवन्सीस रिड्रेस करून घेवपाचे विदाउट एनी हेजिटेशन. कसलें हेजिटेशन स्पीकर सर? द इश्यू इज वी आर लायक तुवें पिंक फोर्स स्टार्ट केलो. कित्याक पिंक फोर्स स्टार्ट केलो? कित्याक बायलांक तुका प्रोटेक्शन दिवंक जाय. स्पीकर सर, तशें सरकाराचें कौतुकूय करूं येता. एक कितें की तुमी टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ वुमन पुलीस आशिल्ली 137, तुवें रिक्रूट केल्या 285. सो इट्स गूड. दीस इज अ गूड थिंग. तूं करता, पूण हें जर करतलो आनी सारको तूं कितें तें अंत्योदय तत्वाचेर जर आसा आनी सगळ्या बायलांक जर तुका प्रोटेक्शन दिवंक जाय जाल्यार सगळ्या तालुक्यान हें जें तुवें पणजे केलां तें पावंकूच जाय. स्पीकर सर, मडगांवां जें वुमन सेल आहा ते फक्त कंप्लेंट्स बी कांय घेनात. दे रिडायरेक्ट टू पेंजीम. आय हॅव चेक्ड इट अप येस्टरडे. फक्त एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग चलता मडगांवां. स्पीकर सर, पिंक फोर्स तसो पळयलो जाल्यार इट इज अ कॉस्मेटीक मॉडल. व्हडलो इम्पॅक्ट तसो जावंक ना. लास्ट टायम आमी होम डिमांड्साक डिस्कस केला. आयचे DIGचो इश्यू चॅक कर, हो IPS ऑफिसराचो. कितें हें ही इज अ प्रेडेटर. स्पीकर सर, कोणूय आसपाक शकता. आज गोंयच्यो बायल्यो गोंयान येता त्यो बायल्यो पुलिसे कडच्यान जर प्रोटेक्शन मेळना जाल्यार आनी उरलें कितें? पुलीस वर सपोज टू प्रोटेक्ट देम आर गोइंग टू मॉलेस्ट देम आनी मागीर कावन्सिलाचेर एक घेतात. आतां आमी एक्शन घेता म्हूण सांगलें हें दुसरी खबर. पूण पॉयंट इज अशे प्रेडेटर सगळ्याक आहा स्पीकर सर. आनी तांकां एकूच पुलीस स्टेशन दिवप हेडक्वॉर्टर्सा कडेन हें आय फील इज इनसफिशंट. सो एक इश्यू म्हाका दिसता घेवंक जाय की दर आमी तालुका लेवलाचेर हें करनात जाल्यार रिपोर्टूच जावचें ना. स्पीकर सर, एक सिच्युएशन अशें जाता की तूं जेन्ना पुलीस स्टेशनार वता आनी रिपोर्ट करूंक वता आपल्याक मॉलेस्ट केलें म्हणून, आवय चलयेक घेवन वता, ती कोणा कडेन हें करचें पडटा? तिणें एक मेल पुलीस ऑफिसरा कडेन रिपोर्ट करचें पडटा. सेन्सिटायझेशन आसपाक जाय स्पीकर सर. ती प्रायवसीच मेळना तांकां. आनी पयलें म्हणल्यार दे गेट जज्ड. तूं थंय कित्याक गेल्लें, तूं रातचें कित्याक गेल्लें, आनी कितें गेल्लें म्हळ्यार कितें तांचेर जे उलटें तांचेर येता. पयलीं तांणी मॉलेस्ट करून ती म्हणटा पाड पडून. म्हणून स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की ते फिगर्स पण सारके ना. कित्याक सगळे लोक कंप्लेन करपाक वचना. कित्याक तें आनी काटकिसांव कित्याक जाय काय म्हणून पाड पडून सेटल करुया म्हणून. सो स्पीकर सर, अशें दिसता म्हाका की एक सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट जाता. एक 2022 एक गौरी अचारी म्हणटा ताका मर्डर केलो. गौरव बिंद्रे म्हणटाणे. स्पीकर सर, ताजी रिलेशनशीप आशिल्ली ह्या गौरवा कडेन. तो वेट लिफ्टर तो कितें, ताणें येवन ताका मर्डर करून उडयलो. स्पीकर सर, ताका पयलीं सांगिल्लें तुका ओगीच आयलो आनी ताणें मारलो ना. पुलीस स्टेशनार गेले जाल्यार कितें, कित्याक गेलें ना तें? मे बी फर्स्ट थिंग द क्वेश्चन वूड हॅव बीन तुजें रिलेशन कित्याक आहा, तूं कितें रिलेशन आहा. सो वॉट वी आर आस्किंग फॉर इज दॅट जें तूं पणजे करूंक सोदता तें तुवें सगळ्या तालुक्यांत करचें. हें एक. आनी दुसरें, आय एम नॉट ओन्ली आस्किंग फॉर अ पुलीस स्टेशन, I am asking for a system, Speaker sir, where the girl or the victim will trust. ते विक्टिमाक पयलीं भावार्थ आसपाक जाय की हांगा गेल्यार आपल्याक न्याय मेळटलो. शी शूड फील सेफ. शी वोंट बी जज्ड. आनी पुलीस वील ट्राय टू मिटिगेट अ थ्रेट. फुडें कितें जातलें जाल्यार आमी तुमकां प्रोफेशनल आनी एक डिसायसीव मॅनरान आमी बेटी बचाव करतले म्हणून. बेटी भगाव न्ही. आतां चलता तें बेटी भगाव. तूं आयलें, अरे तूं कित्याक ताजे कडेन फ्रेंडली आसलें, तूं रातचें कित्याक थंय पावलें, अशें स्पीकर सर जावचें ना. सो म्हाका दिसता की मुखेलमंत्र्यान अशें करूंक जाय की बॅरियर बिटवीन वुमन एंड पुलीस जो आज आसा हो बॅरियर तांणी काबार करूंक जाय. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ह्या 12 तालुक्यांनी 12 पुलीस स्टेशनां करप हें गरजेचें. एज इम्पॉर्टंट एज ट्रॅफीक पुलीस. तूं ट्रॅफीक पुलीस घालता ताजे इतलेच वुमन पुलीस इम्पॉर्टंट. आनी फ्रॉम द टुरिजम एंगल ऑल द मोर. टुरिजम एंगलान आज जर क्लबान गेलो आनी तुका क्लबान IPS ऑफिसर हें धाडटा रूम नंबराचेर यो म्हणून असो, जाल्यार हें कितें करपाचें स्पीकर सर? आनी हे IPS ऑफिसराची कितली हिस्ट्री तूं जाणा ती म्हाका खबर ना. पूण हांवें आयकलां तो बरो कुरकुरीत जातालो आनी कजिनोन वतालो. आनी कजिनोन खंय ते कोण ते हें आसता ते डिलर ताका खंय येवन हांगा बस म्हणून सांगतालो आपलें शिकय म्हणून. कशें तें हें म्हाका काल सांगिल्लें आहा आनी म्हजे प्रूफ आहा. आनी हांव जाल्यार व्हिडियो हाडून तुका दाखयता. म्हणून ताका सांगता स्पीकर सर, डिसायसीव एक्शन घे.
सस्पेंड कर आनी धाड करा, ताजेर राव नाका. ताजेर रावप म्हणल्यार कितें तरी हें जातलें, कितें की उलोवपाचें चालू आहा काय म्हणून अशें एक रॉंग इम्प्रेशन येतलें. पूण स्पीकर सर, आमी मागतात तो कितें, आमी मागतात तो एक सिस्टम कसो. टाइम सोंपत जालो, तुमी ब्रीफ. ना ब्रीफ न्ही, इट इज रिगार्डिंग Continue, सिक्युरिटी. आमचे भयणीच्या आवयचे इश्यू तो तूं टायम वाडय मातसो, वाडयला कांय जायना हातून. आमी खंयच्याय इश्यूचेर टायम वाडयतात. 8 लाख बायलांचे खातीर जर तुमी चिंतना जाल्यार आनी कितें अर्थ उरलो स्पीकर सर. सो म्हजो आहा, यू प्रोटेक्ट अवर मदर्स, अवर सिस्टर्स. ताजे खातीर हें तूं आमकां एश्युरन्स दी. कंटिन्यू मागीर करूया, 4-5 जाण आसा. ताज्यान सांगू येता स्पीकर. सगळ्या जाणांक निवेदन करता हांव की आत्ता एक 5 मिनटां खातीर फॉयरांक तुमी सगळ्यांनी सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत अर्देवाड जालें